स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया दीन दीन परी मनास वाटे दीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपति श्रीरामचन्द्र पूर्वेशामस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। श्रोते हो, तुमच्यातील रामतत्वाक अभिवादन करून आजच्या कार्यक्रमास सुरुवात करूया। मना श्लोकाची 52 52nd समर्थ म्हणतात ती क्रमी वेळ जो तत्वचिंतानुवादे न लिंपे कदा दंभवादे विवादे करी सुख संवाद जो उगमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। हा जो दास अस जय जय रघुवीर समर्थ सर्वोत्तमागल दास सर्वोत्तम म्हळकल की देवागल परमेश्वराल दास परमेश्वराल काम करत असतो दास्य भक्ती करत अस तो दास्य भक्ती करतना अशी फालतू कले हान तू चिंत करच्यांत वेळ घाले ना
तर कल्ल्यास ती चिंत करतं तो वेळ कशी घालेत माहीत तागल दैनंदिनी कल्ले आसता थांगा तागल मस्त आम्ही तो कशी उलयता कशी हें करता सगळें पळयलें सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा सदा देव काजी जे देह जाचा सदा राम नामे वदे नित्य वाचा पण दिवसभर तो कल करता कशी वेळ घालयता क्रमी वेळ जो तत्व चिंतानुवादे हें तत्व खंयचें आमी 84 तत्व पळयल्लीं जे स्पॅर पार्ट्स ऑफ द सेम बॉडी तशी जे हांव म्हळ्यार नाक न्ही हांव म्हळ्यार कान न्ही एक एक घेवन हें म्हळ्यार हांव न्ही तें म्हळ्यार हांव न्ही जाल्यार दे आर द पार्ट्स ऑफ द सेम बॉडी when they are assimilated one body comes into existence जाल्यार तांतू सुद्दां तें जड तें अशी चलना तांतू शक्ती जावंका तांतू पॉवर जावंका तांतू चैतन्य जावंका तें चैतन्य खंय कोण तें चैतन्य मूळ माया आपणागल चैतन्य तांतू घालून ते बॉडीक जिवंत करता प्रत्येक पिंडाक पिंडा पंडा हां पिंडे पिंडे तत्व चिंतानुवादे खंय तशी तें तत्व जें आसा तत्व आत्म्यागल अस्तित्व तांतू जेन्ना येता तावळी तो प्रत्येक पिंड जिवन जाता काम करूं लागता सगळं करूं लागता तरी हो दास जो आसा ताका केन्नाय प्रश्न पडटा क्रमी वेळ जो तत्व चिंतानुवादे म्हळ्यार एक इतले पुण्यवान आसता ती की तांकां पयलीं धोर न्हू उगमाचे प्रश्न पडटात उगमाचे प्रश्न म्हळ्यार कसले हांव खंय थावन आयलो कसले म्हणून आसायना विचार करात आमकां आमकां तसले गेल जन्माचे कले आठयत आमकां म्हाका कोण कितें सांगिल्लें तूं ह्या गुरुतत्वाचे आमगेले समर्थ आमगेले ह्या खंयचे चित्रापूर मठाचे मस्त पाठबळ आसा इत्या म्हळ्यार तूं वामन आश्रम स्वाम्यांगेले काळान तूं तांगेले सेवेंत आशिल्ली न्हू तें म्हाका कसलें लक्षांत येना मंगळूर वचून तो सगळे कडेन फिरून पळयलें कसलें लक्षांत येना तेमी ती हांव खंय थावन आयली ती म्हणटात म्हूण हांव म्हणचें बाय हांव खंय थावन आयली गोत ना म्हाका खंय वचचें सो हांव खंय वतली देह दवरना फुडें तें गोत ना आनी मागीर हांव कल खातीर जल्म घेतला तें मात्र संत सांगतात तूं कल खातीर जल्म घेतला तूं मनुश्यागत जल्म घेतला तो तुका तुगेल विवेक बुद्धी वापरून ह्या 3 प्रश्नांची उत्तर सोदून जन्म मरणाच्या फेऱ्यांत चूक कामळ खातीर हें तूं जन्म घेतला आनी मनुश्या जन्म दिला हय पण हें तुका ससार जावंका म्हळ खातीर तो स्वयं आत्मा परमेश्वर स्वताची तुगेल हृदयान बसला आनी तो तुका सांगता पळय मल्ल्या पळय हांव तुका ज्ञान करून दिता तें अस्तित्व तत्त हाजें अस्तित्व तत्त म्हळ्यार कसलें सह म्हळ्यार कसलें संस्कृत आमगेल्यांतले बहुतेक आतां संस्कृत पापड न्हय जाल्यार तर लोणचेंय न्हय पापडय न्हय जाल्यार एक थोडे पूण एक संस्कृत कळटा प्रत्येकांक तशी सह म्हळ्यार तो सा म्हळ्यार ती आनी तत्त म्हळ्यार तें हें कॉमन जेंडर आशिल्लें तत्त हें एक शब्दांतूं तिनी येतात सहा म्हळ्यार राम कृष्ण हे जे पुल्लिंग वाची आसा ती तेवे सह तोवे देव तो जो आसा तो दुसरें कसलें ती देवी ती दुर्गा परमेश्वरी ती आनी खंयची भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी चैतन्यमयी कडेन तें म्हळ्यार कसलें तें चैतन्य तें प्रेम ती करुणा हें जें आसा तें चैतन्य तर तें नपुसकलिंगी जाल्यार तें सगळें मेळ जाता तत्त आनी तें तत्त हाजें अस्तित्व हें मज्जांतूचें म्हाका म्हगेल गुरूनी सांगलें सद्गुरूनी नाम दितना हें सांगलें बाळा तें जें तूं गहन हें पळयतास पळय तें तूं स्वताचें तें हांगा थंय धांव नाका म्हणून आमकां न्ही तीर्थक्षेत्रांत तूं हांगा थंय वचुल्यार
आमकां विशेश थंय कले मेळना इत्याक तर आमी जे वत्ता ती तो देव आमगेल भितर आमी घेवन वता ती भायर कशें मेळटलो तो भितरच मेळका तेमी जेन्ना हो दास सर्वोत्तमाच मात्र कल करता ताका श्रद्ध आसा विश्वास आसा आपणा गुरूंचेर म्हणून तो क्रमी वेळ तो कशी वेळ घालयता तरी म्हाका परमेश्वरान सांगल्या म्हाका मगल गुरून सद्गुरून सांगल्या की तुमची तो परमेश्वर भितर आसा पळय ताल्या लक्ष दी ताजें चिंतन करी आतां ताका मेळचें ताका रियलायज करचें ताले अपॉयंटमेंट घेवंक हांवें ताले अपॉयंटमेंट घेवची गरज ना इथे म्हळ्यार तो भितरीच बसला आमगेल्या घरांत आसतो वच्चें आनी मेळचें हांवची हें म्हळ्यार अहंकार मगल आसा पळय तो बाजू दवरून वचका ताजी चप्पल भायर काडून वचली की तो पावता थंय तशी तत्वचिंतन तो करता आनी त्या तत्वाची चिंत करता आतां आमी हांगा आनंद यात्रेक भायर सरल्यान कितें आमी सगळीं जाणां तर मदें मदें आमी स्वविश्लेशण करता आमी खंय थंय पावलीं आनी कितलो प्रवास व्हरला नुस्तें दासबोध कंप्लीट जावच्या कितले समास व्हरल्यात हें न्ही आमगेल मनाची अवस्था खंय थंय पावल्या हें आमी पळोवंक कळ्ळें तरी तें पळोवंक तर ताजें चिंतन करता हांवची परमेश्वरू म्हळ्यार कल्लें तरी मगल हें हात म्हळ्यार हांव न्ही पांय म्हळ्यार हांव न्ही दोळ म्हळ्यार हांव न्ही कान म्हळ्यार हांव न्ही जाल्यार कोण म्हळ्यार हांव तांत तूं बैसून दोळ्यान बैसून जो पळयता तो हांव कान्नान बैसून जो आयकयत म्हाका तो हांव मगल माथ्यान बैसून जो विचार करता तो हांव मगल मनांत बैसून जो मन चलयता अनुभव हाडयता नाना नमुन्याचे तो हांव मगल जिब्बेर बैसून जो उलयता तो हांव मगल जिब्बेर बैसून जो म्हाका स्वाद दिता सगळ्याचो तो हांव नांका श्वास घेवच्याक आपेपी श्वास घेता तो थंय तरी प्रत्यक्ष तो परमेश्वर आमकां जाणोवपाची एक वेळ दोळ चिम केले म्हणून हरकत ना पण नाक बंद करून पळयात कितले वेळ बैसूं जाता जायना आमी वी कॅनॉट स्टॉप हिम फ्रॉम ब्रिदींग जायना आपेपी आमी सोडटा तेन्ना ब्रीद करूं लागतात तर तो हांव तर त्या जे चिंतन सतत जो करता आनी तेमी ताजे अनुसंधानान जो राबता तो दास सर्वोत्तम आगला आनी हें करता आसतना नाना नमुन्याची मनुश्य मेळटा ती तो वय संवसारी आसा जो विचार करता मज्जसली आतां विचार करता खरें तर ते विचार करता राबले हांवें आनी ताजो अनुवाद ताजे ते भ्रमर किटक न्याय म्हळ्यार कळ्ळें की म्हाका घडये घडये ताजो विचार येता की मगल गुरूनी सांगल्या की तो परमेश्वर तो तूंच आसा तुज्यानूच आसा तो खंय आसा म्हाका कसलें मेळना म्हाका मेळका आतां केन्ना मेळटलें हांव खंय थंय आयलें रियलायज करूंक तर तांणी सांगलें अशें वचचें तशें वचचें तर मगल आतां खंयचें स्टेशन आयलें म्हळ्यार देह दवर स्टेशन न्हय तरी मगल प्रगतीचें स्टेशन खंय थंय आयलें मदेंच उतरचें ना नाल्यार कळ्ळें मायल स्टोन्स आसता ती पुणे 50 किलोमिटर्स अशें जेन्ना आसता त्या तें पुणे न्हय हें कळटा आनी जेन्ना खरें पुणे येता पुणे शहर में आपका स्वागत है आपलं स्वागत आहे पुणे शहर आपलं स्वागत करीत आहे अशी एक हें येता थंय इतले किलोमिटर बरयल्लें आसना तेन्ना यू नो दॅट यू आर इन पुणे सिटी हें कळटा तशी आमकां तत्व आमी म्हणटात पळय ते आमगेल कितले प्रवास व्हरलो आमगेल मायल स्टोन मध्य देंवची ना ते सतत मेळ सरी पण आमी सम आसत की ना सम करता आसत की ना हांव म्हळ्यार कोण बरें गुरून हें सांगलें तुज्यान जो परमेश्वर आसा तुज्यांतच बाकीच्यान तूं आसत जाल्यार बाकीच्या लेगीत तांचे लेगीत जर कले उलोवच्या वचुल्यार मुख्य म्हळ्यार सगळे लोक आमगेल वारी वेळ घालयतले आसनात तांकां वेळ कशी घालोवचो प्रॉब्लेम आसता आनी मागीर कल्लेपणी वाद करचे दंभ हो म्हाका सगळें कळटा हांव हें पुस्तक वाचलें तें पुस्तक वाचलें आनी कलकलें षटशास्त्र हें केलें ती सगळें शास्त्र अभ्यास केला सगळी नॉलेज आसा जाल्यार हो कोण म्हणून गो तो कोण म्हणून गो कृष्ण कोण म्हणून गो राम कोण म्हणून गो कोणाल चल्लो गो
गीत खंय सांगली तेगो तसं, महाभारत सगळें पाठ असं, भागवतांतले काणयो पुराय पाठ आसा ती जाल्यार मर्म जाणच्याक चुकलो म्हळ्यार कहलें त्या सगळ्याचे मर्म जो भगवंतू तो मगल्यान तसं हें आमकां जर कळ्ळी तरी नुस्तें दंब भरता म्हाका हें गो तसं तें गो तसं आनी हांगा कल्लेस गो तसं भितरी मनांत एकय खुर्ची कोणी पूण एकल्यान बसचें जाता हांव रे म्हूण सांगून कोण बशिल्लो आसता न्ही ताका तें फेविकॉल लायतात न्ही पक 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 करतात ते खंयची एक ॲड येता मध्य फेविकॉलाचे हां ती अंडी उबोवच्या बसल्या ती कुटावच्याक जायना ती खिचून बसल्या थंय फेविकॉलाक तशी तो हांव म्हणलेलो त्या फेविकॉल लायिल्ली वरी त्या अहंकाराक खिचून बसला तो उठायनाची उठटायना तरी ती खरो हांव कोण आस न्ही तत ताका बैसूं जाग ना तो आस बावडो सगळे कडेन फिरता असो पण ताका एक पळोवया म्हळ्यार एक जागेर बसून ताका पळोवया म्हळ्यार वी कांट डू दॅट सगळे कडेन फिरला पण म्हाका दिसना म्हाका दिसना कल्या म्हळ्यार मगल दोळ्यांतू अहंकार भरला मगल जिब्बेरी अहंकार भरला उलयता तातूंत अहंकार दुसऱ्यांक तुच्छ करून उलोवची दोळ सुद्दां अशी हेंची नाक केन्ना पळयता वयरीची सगळें तावळी म्हाका हें मेळना तो खंय सतागल अनुभव तत हाजो अनुभव याना म्हणून ते दंभवाद आनी विवाद जाता ती मस्त कोणाल्याक एक हाजें डिस्कशन करुया त्या तांणी हें सांगिल्लें खांतू की नको वाद हा हितकारी हें कळ्ळें खेदकारी नको रे मना वाद हा खेदकारी नाका पण हितकारी वाद जावंक न्हय चिंतन करत जाल्यार 4-5 मनशांनी आतां कोणाकय मेळना पण सांगाती वचूल्यार तूं ह्या वाटेन वचून पळय हांव ह्या वाटेन वचून पळयता तूं त्या वाटेन वचून पळय तूं कल्ल मेळ्ळे कडेन आमी हांगा एकत्र जमया तातूंत खंय दंभ ना हां म्हाका कशें जाता तशें त्या दृश्टीन हांव पळयतां कडेन कोणाक मेळटा रे मेळ्ळें पळय अशें करून येदो तें आयकूनची तयार आसता तावळी दंभ वाद विवाद जायना जाल्यार हांगा अहम कोणाक आसता की ताका कायम वाद विवादाची येता ती आनी तत्वचिंतनानुवाद करूंक अनुवाद म्हळ्यार तत्वचिंतनाचें तत्वाचें चिंतन करचें आनी ताजो अनुवाद करचो अनुवाद म्हळ्यार कळ्ळें थोडें तरी ताजे बद्दल डिस्कशन करचें कोणाकय सांगू पळोवचें कोणाक विचारचें पळोवचें भले हांव आत्मज्ञानी नसतली पण मगल भक्कम श्रद्धा आनी निश्ठा मगल सद्गुरूंचेर आसा तांणी म्हळ्यार न्हय की हांवच परमेश्वर आसा म्हळ्यार हांव आसा ही निश्ठा त्या निश्ठेने कोणाले डिस्कशन करूं वचूल्यार थंय वादच निर्माण जाता ती संवाद जायनाची तर हो हगूर स्वताक काण घेता आनी एकांतान बसता एकांतान बसून तो कल करता स्वता लागींची सुख संवाद करता करी सुख संवाद जो उगमाचा मुळांतलो हांव कोण समर्थान हें सांगल्या तिनूच गोश्टी आसात खंयची दृश्य एक आसा जड दृश्य तें निर्माण जालें तें कोण निर्माण केलें मूळ मायेन निर्माण केलें मूळ मायेक कोण निर्माण केलें परब्रह्मांतल्यान ती आयली आनी ती मूळ माया तिन्ने हें जड सगळें तत्व निर्माण केली आनी तांतूं आपणागलोचे अंश घालून ताका जिवंत केलें प्रत्येकाक तें एक जड आसा तें आपण जावन केलें हालना आनी तें विनाशी आसा एक चंचल आसा आत्मा आनी तो परमात्माची ताल्ल्या प्रचंड पावर्स आसा तो तांत आमच्यान बसून तो आमगेल बॉडी मायंड सोल सगळं चलयता तो सोल म्हळ्यार होल अँड सोल म्हणटात न्ही तो होल अँड सोल तें चलयता तेमीच त्या आत्म्याक सोल म्हणून म्हणटात आसतना इंग्लिशान तो सोल्ली चलयता एकलो चलयता आनी हे सगळे उपकरणांची सहाय्याने तो तें चलयता तरी हो जो सुख संवाद आसा तो हांव विचार करता तें कशी आनी हाकाय नाश आसा त्या परमेश्वर म्हणलेल्याक एक कल्पांतान नाश आसता पण सद्या तो म्हजे खातीर परमात्मा आसा आनी तो स्टेपिंग स्टोन आसा कळ्ळें तागल मी ती
म्हाका ह्या प्रश्नाच उत्तर मेळचें की हांव कोण. तेमी प्रार्थना करचीची. मगर चेडवांक हें करी, तांकां मस्त पयसो मेळ्ळो, तांकां नोकरी मेळ्ळो, तांगें लग्न जावं, हें मागून घेवचेंच ना. देवा म्हाका तुगेल स्वरूप कळू दी. म्हाका मगो सद्गुरून सांगलें की हांवच परमेश्वर आसत. जाल्यार म्हाका तें ध्यानांत येना, कळना. हांव मूर्ख आसतली, पण म्हाका अजुनूय कळना. मग तर तूं मदत कर, म्हाका मदत करी. आनी म्हाका तूच सांगाती, तुगेल बोटीन बसून तूच सांगाती बोट दोन व्हर हे सद्गुरू. तें गुरुतत्व, हां, त्या गुरुतत्व भितर पयलीं गुरुल्या वचून बसका. तें गुरूंगेलें शरीर आसल्यार बरेंची, थंय आमी वचून. पण गुरूंगल जर ते देहान ना ती, तरी आमी कल करचें तसले वेळारी. तांगेलें जें मार्गदर्शन आसत, तांणी जे ग्रंथ कोन्न दवरिल्ले आसत, तांण तुजें सांगलें ताजें अनुवाद करचो, चिंतन करचें, ताजो अनुवाद करचो. आनी तांण तूं बसून समर्थ कल्ल म्हणटा ती. समर्थ हें नांव फक्त रामदास स्वाम्यांगेल म्हूण म्हणली हांवें. स्वामी समर्थांगेल पुस्तक आसा ती, गोंदवलेकर महाराजांगेल पुस्तक आसा. सगळे ग्रंथांत वाल्मिकी रामायण आसा, अध्यात्म रामायण आसा. प्रति एक्कान तूं हेंची सांगलें. भागवत पुराण आसा. सगळ्यांत बसून ताजें जें हें आसा ती, तें बरयिल्लें किंवा तें प्रगट केलेलें आसा ती जें, तें तांण तूं बसून आमकां कल की उपदेश करता आसत. उपदेश करचे पेक्षा मनोगत सांगतात, मनोगत. तें मनोगत म्हळ्यार कळ्ळें, खंयचें पुस्तक जर हें केलें री, तातूंत प्रकाशकाल बोल म्हूण आसता ती 2 शब्द म्हूण, आनी लेखकाचें मनोगत म्हूण आसता. म्हळ्यार मनोगतांत कळ्ळें आसता की हांव हें पुस्तक कल खातीर बरयलें, म्हाका कशें सुचलें, कोणें सुचयलें, हाजी गाभ केलो, तें मनोगत. हांव कल खातीर बरयलें, कल दृश्टीने तुमी वाचल्यार तुमकां कसले फायदे जातले. फॉर एग्जाम्पल फलश्रुती म्हण येद. दासबोधान तुवें फलश्रुती सांगल्या न्हय, तें कल जाता म्हूण. येथे केला विशद भक्ती मार्ग, होय की नाही. तर ताज्यान कल जाता तें सगळें. तर तो कल करता हें दंभवादांत तूं आनी विवादांत पडना. पडले तर तांकां गोमटें कोन्न शिकोवन सवरून तांगेल कलान वचून तांकां प्रूव करून दाखयता. पळय, विश्वास दवराती की हें मात्र न्हय. मागीर तसले वेळारी तांकां कसली पूण युक्ती करता. जशें सिंहा पेट्टो कब्ब हरयलेलें, म्हळ्यार हांव सुबाळान जातना गेली, ते कब्बा जल्म दिलो आनी गेली. तें बकर थंय बकरी आशिल्ली. त्या बकरीक पाप दिसून त्या चेरडाक घेवन आयली. तिणें आपणाल दूद पिवून त्या चेरडाक, त्या सिंहाले छाव्याक तिणें आपणाल चेरडूशें वाडयलें. त्या बकऱ्या सांगात वाडलं. तर बकऱ्याल भास शिकतलो न्हय. आतां नेपाळची जर कोणी चल्ली आमी पोसू घेतली, ती घेवन अमेरिके वचुली, तर ती नेपाळी विसरता कडेली. ती संपूर्ण अमेरिकन जाली. अमेरिकेची इंग्लिशच उलयती, थंयची संस्कृती, थंयचे कल्चर सगळें शिकता. आवय बापूस इंडियांतले असले इंडियन कल्चरय शिकता, पण नेपाळी कल्चर विसरता. जरी तिगल जिन्सांत आशिल्ली तरके तें विसरता. तें कोणें पूण उड आसकोन दिल्यार मातीक जाता. तशी तो सिंह व्हड जायत गेलो त्या बकऱ्या सांगाती. ते व्हडले बकरे जाले, तशें हो व्हड सिंह जालो. जाल्यार त्या काळान कांय नाशिल्लें न्ही. तेमी ती तांकां कळना. म्हळ्यार आपण कशें दिसता हें कळना. हें कलकी विंगड दिसता म्हूण कळटा, जाल्यार कळना. तर एक सिंह थंय हें बकऱ्यांक कोणाक कोणी घेवन वचचें म्हणून आयिल्लो आसता, पारद करून म्हूण आयिल्लो तावळी. अरे, आपणा वर एक सिंह आसत आनी जाल्यार आवाज पळय, बेहें 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 करता. अशें कशें हो म्हणून तो वता आनी हगूर ताका कॉर्नर करता. कॉर्नर करून तो भिवन एक बाजूक वता, भित्त ह्या सिंहाक पळोवन. हां, तर तो म्हणटा भिव नाका, हांगा यो, म्हगेल बाजूक यो म्हणून. आनी ताका खोन थंय एक पॉंड आसता, तळें, सरोवरशें. थंय ताका घेवन वता आनी पळय उदकांत पळय म्हूण सांगता. आतां मल्ल्या पळय आनी उदकांत पळय. हो तूं आस आनी हो हांव आस. तूं कोणा वार दिसता? म्हजे वार दिसता न्हय. थंय पळय, तांकां सांगा ती तांचे वार तूं दिसता वय ना. ती बेहें करतात. आतां पळय हांव कशें आवाज करतां आनी धरकाळी फोडटा. तरी तो सांगता तुवें अशीच आवाज करता आनी करूं जाता. तुगेलो आवाज अशेंच बें करचें, तुगेलो आवाज न्हय. ताका जाणीव करून दिता. तशी जर कोणें वाद विवाद करच्या लागल्यार हांगा समर्थ सांगता ती
स्वता लिंबची नाची वैरणी तांक गोमटे कोण सांगू न्हू. हां, तुम्ही परमेश्वरागल अंश ती भिवू नाका ती. हो फट्टी मी असो. हां, तो खरो मी पळया ती मागीर तुमकां फट्टी मीची गरज ना. सगळें ताजें चारित्र्य तागेले गुण सद्गुण पुरे अशें उबरून येतले एक पण तुमकां रियलायजेशन जालें की उगमात सुख संवाद करात. तुमी खंय थावन आयली, तुमी कोण, तुमी कल खातीर आयली, तुमकां खंय वच्चेस. आज आमी कलेक्टिवली चिंतन करुया आनी डिस्कशन करुया, सुख संवाद करुया. अशी जो स्वता चिंतन करता, अनुवाद करता, म्हळ्यार लोकांक शिकवण दिवच्या पळयता, आपणय अनुभव घेता, तांकांय अनुभव दिवका, आपणा जो आनंद मेळा तो तांकांय मेळका. ह्या हाज्याने तुगेल उगम खंयथान जाला, उगम खंयथान जाला, परब्रह्मांतान जाला. हां, जशी मगल गुरून म्हाका सांगलें तशी तुका हांव सांगता की तूं स्वताची परमेश्वर आस. त्या ती तूं त्या बकऱ्यावर बॅं बॅं करची ना, रडता बसची ना, अयो म्हाका कल्लें म्हण. हां, कितलीं जाण अजुनी म्हाका कितलें सांगलें तरी पाप दिसता तसल्यांगेलें. अशी फुटपाथार जल्माय, फुटपाथार जल्माय का म्हणना. कितलीं जाण तांकां करचेच ना, तांकां सांगल्यार तांकां कळना आनी दुसऱ्यान सांगल्यार तरी ताजें मीत जायना. हां, तांकां विश्वासय बसना आनी विश्वास बशील तर की आळस इतलोच की करचेंच ना. तांकां खावच्या मेळत न्हय, पोट्टाक खावच्या मेळकी जालें, ताजे भायर करचेंच ना. तरी आयुष्य फुकट घालीत. त्यामी ती जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाच कोण, तरी करी सुख संवाद जो उगमाचा आणि क्रमी वेळ जो तत्व चिंतानुवादे. न लिंपे कदा दंभवादे विवादे. कोणा लागी वाद करना. दंभात जर वाद असल्यारी तांगेल भानगडेन पडना जाल्यार जर खंय चिके पाम लागतात म्हूण दिसल्यारी तांकां हगूर हगूर समजावन कोर न्हू तांकां मार्गार हाडटा. आनी सगळीं जाण मेळ न्हू आमी आनंद यात्रेन मुखार वच्चा म्हूण सांगू न्हू उगमाधिकाने आमगेले मदत करची. जिथे कमी तिथे आमी एकमेका मदत करून एकामेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ अशें करून सुख संवाद करतची आमी उगमाल्या थंय वच्चे. इट इज स्विमींग अगेन्स्ट द करंट. परत परत सांगता जाल्यार तो धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. स्वता सुद्धा अशें जो विचार करता आनी दुसऱ्यांकय विचार करच्या भाग पाडयता. जे काय असते मूळ पुरुष कोण, मूळ माया. मूळ माय खंयथान आली, परब्रह्मांत. आमकां खंय वच्चेस, आमकां परब्रह्मान शेवटी एक जावचेस. पण अशी करूं जायना. ते परब्रह्म दिसना, भासना, हासना, रणना, कल्लें करना. हां, तें कोणाकय जोर करना, तें कोणाकय जन्मा घालना. आमी जन्म येता ती आमगेल कर्मा मीत येतात. हां, हें समजावन सांगून हां चिंतन आनी ज्ञानांत अनुवादन किंवा व्याख्यान करच्यान तूं हो स्वतागेलें आयुश्य प्रत्येक क्षण तांत घालयता आनी आनंदान करता, प्रितीन करता, कनवाळूपणान करता. म्हाका मेळेलो आनंद तांकांय मेळका ह्या भावनेन करता. मस्तफान ताक ताबडतोब अशी कोण न्हू ताक आत्मज्ञान जाता. मागीर तावळ तरी आनी तागेल करुणा अशी भोर व्हांवता दोळ्यांत. कोणें कश्टांत आसा ती म्हळ की तो एकदम तांकां अध्यात्म शिकोवचें वचना. कोणा पडटा ना म्हळ्यार तांकां पयलीं तो खावच्या घालता, जेवच्या घालता, कपडे ना जाल्यार आपणागेले कपडे तांकां दिता, घे घाल घे म्हूण. हां, तांकां कसलें काम मेळोवन दिता आनी मागीर हळू 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 चल आतां जालें न्हय काम जालें, जेवलो केलो, थोडो वेळ न्हीद काण जाली, आतां चल आमी थोडेशें डिस्कशन करुया. हां, तुगेलें पोजिशन सुदारचें जाता. कारण मज्जान आनी तुज्यान खंय फरक ना. मज्जान जो देव बसला तोच तुगेल्यान तसो. फक्त तें जाण बापा, जाण बाळा म्हणून. तर तो जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. क्रमी वेळ जो तत्वचिंतानुवादे. न लिंपे कदा दंभवादे विवादे. करी सुख संवाद जो उगमाचा. जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता आता मी दासबोध आल्या वळया. दासबोध 19 दशक 18 तारखेले दासबोधांतले 19 दशक म्हळ्यार त्या काळची परिस्थिती कशी आसली हें आमकां हांगा कळटा. पयलें तांणी शिक म्हण
नाव खंय हे दशकाचें नाव केलें शिकवण नाम दशक. जय जय रघुवीर समर्थ. लेखन, वाचन आणि प्रबोधन ह्या दशकांत समर्थांनी व्यावहारिक शिकवण सांगल्या. व्यवहार कशी बरें कोण करता हें सांगल्या. हां, हस्ताक्षर कशें आसता. हस्ताक्षर म्हळ्यार तुमगेली नुस्ती सही न्हय तरी अक्षर अक्षर म्हणटात न्ही, अक्षरां वळण कशें आसता, कशी बरोवंका हें पयलीं यत्तेन धरून अक्षर सुदारचे खातीर शुद्ध लेखन म्हूण आसतालें. शुद्ध लेखन म्हूण. आनी तें कोणाल पयलीं धोन तशें आसता न्ही, तांगेल कायम तशी व्हरता, कायम तशी व्हरता. तशी पयलीं इयत्ते धरून म्हगेली एक मैत्रीण आसा, ती बँकांत थोडं ऑफिसर जावन रिटायर जाली. तर तिका सान आसतना शुद्ध लेखनाचें प्रायज मेळटालें, कोमटे अक्षर म्हणून. तिगेले अजुनूय तशें अक्षर आसा. म्हणजे बरेंच न्ही, दॅट शोज क्लॅरिटी ऑफ मायंड. कोण कोण सही वेल्याने आनी हाजे वेल्याने त्या मनशागेले कॅरेक्टर कशें आसता, तागेले बाकीचे म्हळ्यार कशें आसतलो तो म्हणून हें भविश्य सांगतात ते सही वेल्याने. तर ती सही कशी नीट, कशी अक्षरां वळण अशी अशी एकेकान वयर 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 वता, ताज्यान कशी सरळ कशी हें. तर त्या काळांत तरी बरोवंक लागतालें. हां, प्रिंटींग नाशिल्लीं, प्रिंटींग ना, छापची नाची. प्रत्येक कोण सांगता पळय हांव बरोवन घेवचें, आनी बरोवन घेवन सुद्दां ताजी झेरॉक्स काडूं जायना, ताजी प्रिंट आवट काडूं जायना. तरी कल करका परत ताजी कॉपी करका. आतां ते कॉपी केल्यार कोणें खुर्ट मगल अक्षर अगदी सान आसा, स्वयंचे लिखितम स्वयं न वाच्येत खंय. हांव बरयलें म्हाका वाचतना चश्मा घालून म्हणूंक लागता. तशें आसूं न्हय, तशें आसूं न्हय. जाल्यार ह्या वयांत तें करूं जायना. पण हांगा समर्थांनी इतलें गोमट करून सांगलें अक्षर कशें आसता. पयलीं इयत्ते धरून राजकारणाची उपाधी कशी सांबाळका, हे राष्ट्रीय प्रश्न तो असले विविध विशय हे दशकांत तांणी हाताळलेत. साधकान ह्या ग्रंथाचें अध्ययन केवळ वैयक्तीक मोक्षा खातीर करूं नाका. तांणी व्यवहार कशें करचो म्हण खातीर सांगल्या भय, पण हेची जर क्लॅरिटी प्रत्येकांत जर व्यवस्थीत केली तरी आमकां मोक्षांत सुद्दां ते हेल्प करता हें तांणी समजावन सांगलें. हो ग्रंथ तांणी समाजाक समची समजावन सांगता. श्री समर्थांक क्रियाशील अध्यात्म अपेक्षीत आसा. क्रियाशील म्हळ्यार कळ्ळें, नुस्तें अध्यात्म आयकलें. हां, त्यांनी सांगिल्लें हांव कोणाकी काणी सांगू बसली, ही पळयत पळयता म्हाका दोळ्या मुखारी तिगेले दोळे अशे मिट्टून अशी डुलकी घेवच्या लागली. तशी न्ही, कल्लें सांगल्यार ते कल्ले हाज्यान करतात, ताजो उपयोग करून घेवंका म्हणून शिकयतात न्हय. तूं बरोवचें वाचूं शिकयलें, तूं गणीत कशें करचें तें सोडयलें शिकयलें, परीक्षे पास जावंका म्हूण परीक्षे वचो, पण फाय तूं खंय बँकान काम लायलें तुका व्यवहार करका न्हय, कळका न्हय. आतां मोबायल कशें वापरचें शिकयलो, पण तुल्या मोबायल ना, तूं घेयनीची. तें कोण शिकयलें तागेले मोबायलाचेर तूं शिकली आनी बसली, ताजो उपयोग करनी जाल्यार उपयोग ना. तशी अध्यात्म नुस्तें शिकचें न्हय, आत्म्या बद्दल अध्ययन, आत्म्याचें अध्ययन तें अध्यात्म. कळ्ळें. तें क्रियाशील आसता ही अपेक्षा समर्थांगेली. त्या खातीर ते मस्त जंग जंग पछाडतात. भगवंतान निर्माण केलें हें जग हें भगवंतागेलेंच स्वरूप आसून समाजात सुसंघटना करची म्हळ्यार कळ्ळें, कोणाक ताजें ज्ञान ना तांकां गमते करून समजावन सांगचें. हां, आमी शास्त्रांचो अभ्यास करचो आनी दुसऱ्यांक ती शिकोवची, हें सुद्दां भगवंतागेलें पूजन आसा अशें तांगेलें म्हणचें आसा. हां, समर्थांक राजकारण सुद्दां जाय आशिल्लें. तांकां कळ्ळें राजकारण आतां आय हेट पॉलिटिक्स एट एनी लेवल, हांवें एक पण म्हणलेलें. पण राजकारण हें फक्त डर्टी राजकारण आसना, एक धार्मीक राजकारण सुद्दां आसता. आध्यात्मिकांतूं राजकारण म्हूण न्हय, राजकारण म्हळ्यार प्लॅन्ड एक्शन, ताका राजकारण म्हूण येलें. राजकारण म्हळ्यार कळ्ळें प्लॅन्ड एक्शन, बऱ्या खातीर करूं वतना कलकल करका जाय. धर्म स्थापन करचें, धर्म साधन करचें, ती कशी कशी करूं येद तें तशी करका हाका राजकारण अशें ते मानतात. देह नश्वर आसा म्हणून ताजी उपेक्षा करची. समर्थांनी सांगलें देह नश्वर आसा, जड आसता तो कितलेय तुमी ताजी वगात केली तरी साथ दिवचो ना.
पण तो तुमकां वापरच्या दिला आनी ते देहा शिवाय तुमी कल्ले करूं शकना ती. हांवें तितलें कर न्हय, देहा खातीर कल करचे, सगळी काळजी घेवची देहाची. जाल्यार मुख्य कल खातीर काळजी घेवची, तरी त्या देहा करून काम करून घेवंका म्हणून ताजे खातीर काळजी घेवची. आमी शिकयतात कल खातीर. चेडो मस्त शिकली, कल खातीर शिकोवची तांकां. मुखार तांणी कले कमावंका, तांणी आवत बापूसंक संवसार चलोवंका तांगेलो, बुदवंत जावंका. बुदवंत जावन स्वताल कुटुंबाक मात्र न्ही, स्वताल देशाक सुद्दां ताजो फायदो मेळोवन दिवंका. कला म्हळ्यार ब्रेन ड्रेन करची ना. स्वताल देशांत राबून वसुधैव कुटुंबकम, किंवा तुम्ही खंय भायर जरी वचुली आउट ऑफ इंडिया, तर थंय सगळे जगाची कल्याण जायशी कशी करूं जाय, आपण शिकिल्या कशी मानव धर्माक कशी उपयोग जातलो. कितले हल्ली हे आयल्या ते हा एक हांग पळयला म्हळ्यार हांगा एक बँक आसा, मस्त निशणी ताका. एक येस बँक म्हण आशिल्लें, कडे ICICI आयलें, आतां HDFC बँक आयल्या. इतले रेलींग मातशी वांकडे तिंकडे अशी हें. तर आमच्या सिनियर सिटीजन्सांक चोडू भोव वाण जाता ती. आत्तां पळयल्यार थंय त्या हक्काची रेलिंगा लावन एक लिफ्ट शे केल्या, आनी तो वॉचमन थंय रिमोट घेवन बसता, आनी थंय एक खुर्ची दवरल्या, ताजेर आमी बसली की त्या रिमोटान तो अशी सरळ लिफ्ट शे वयर वता, बैल हाजेर. म्हळ्यार चोडकाची लागना. म्हळ्यार हें केलें, हें शिकल खातीर ती शिकली. तांणी वेळ वखत पळोवन तांगेले आर्किटेक्टान तें पयलीं करून घेतलें की कस्टमर्सांक त्रास जावं नये म्हळे खातीर करून घेतलें. हें लोकोपयोगी काम. तशी अध्यात्माच्यान आमी जेन्ना शिकता ती, तर बाकीच्यांकय बुदवंत करचें आनी प्रपंचांतूय करचें. संवसार कशें चलोवचे हें शिकोवंका. आनी नुस्तें संवसार म्हळ्यार जायना. संवसार कल खातीर सम करता की संवसार सम करून त्याची फॉर्म्युले वापरून आमगेलें अध्यात्माचें राजकारण प्लॅनिंग सुद्दां सम करता. हाजे खातीर आमी सगळें करचें. तरी हें कल जाता देहा मितीच शक्यच न्हय. साधकाने प्रयत्नपूर्वक सद्गुण संपादन करतात मेळोवंक खातीर, आनी स्वताल आनी जगात सुद्दां कल्याण साधता. हो मौलीक संदेश ह्या दशकान समर्थ दितात. तांतू कलकल येता हे संदेशांतू कशी बरोवंका, कशी वाचका, कशी प्रबोधन करता म्हळ्यार दुसऱ्यांक शिकोवंका. ह्या 3 सुत्रांनी, मुख्य 3 सुत्रां भोवती हो दशक फिरता, विंगड विंगड विंगड. तांतू कशी कोर नये, कशी बरो नये, कशी वाचू नये, कशी महंतगिरी कोर नये करची, दुसऱ्यांक त्रास जावची वागू नये, हेंय दिल्या. म्हळ्यार नकारार्थी दिल्या, करंट म्हळ्यार कल्लें, सदैव म्हळ्यार कल्लें, सगळ्यांत चांगलें. आतां पयले समाज तांतू लेखन क्रिया मिसलेनीस. त्या वेळचो काळ कशी आशिल्लो, त्या वेळी एक पेपर म्हूण सुद्दां नाशिल्लें. आतां कशी पेपर तयार आमकां मेळटा. पेपर सुद्दां आमकां घार बसून करपा लागताले. पेपर कळ्ळें, घार बसून करपा लागताले. त्या वेळी तें कशी करचें. लेखणी म्हळ्यार टाक म्हूण आशिल्लो, बोरू. शाय सुद्दां घरांत करतालीं, नमनमण्याची काजळ करतालीं. कडे ते हिंगोळे म्हूण आसताले, कडे आलता म्हूण आसता न्ही, ते डान्स करतलीं हाता कणे लायता ती. तसो ते आल्त वल्ल करून तांत कपडे भिजोवन ते सुकयताले सावलींत, आनी ताजे बॉल शेकून दवरताले सन्न सन्न. तर शाय लागली की ते उदकांत भिजोवन दवरचे, आनी ताजी शाय करून ते दवतीन घालचे. तें बरोवन बरोवचें तांत बुडोवन. ताजी निब्ब कशी, तर टाक कशी करता. टाक म्हूण अजुनूय आमगेले घार आसात ते थोडे दवरल्यात संग्रहांत. टाक म्हळ्यार कल्लें म्हूण. ते टाकाश निब्ब एक विंगड आसतालें. कड्डेर पेन आयली हें आयली, पण टाक, ते टाकाचे अशी मध्य ताका जीबशी कापील आसताली, तांतू ते निब्ब शिरकयताले, आनी कड्डेर ते हांत बुडोवन बरोवचें. तर तशी बरयतना सुद्दां आतां आमकां बरोवचें जाल्यार बरोवच्याक जाय आशिना. म्हळ्यार आमकां बॉल पेनांनी आनी बरोवन संवय जाल्या. म्हापशें आमी सावन बॉल पेन वापरचना, अक्षर वायट जाता म्हणटालीं. आतां सगळीं बॉल पेनांनीच बरयतात. कोण ते शाय घालेले हाच्यान कोणें बरयना ती. त्या काळांत शाय सुद्दां घारा, पेपर सुद्दां घारा. ते कडेन बूक केल्लेले इतलो व्हड बूक, आतां दासबोध कितले, बापरे 200 समास. हां, तो ग्रंथ इतलो व्हड ग्रंथ सांबाळून दवरचें म्हळ्यार ताका वजनान कागद उबून वचनाशी. ते समज कशी करता, ताका एक पुठ्ठ लावंका, ताका एक लाकडाचें हें लावंका, फळी लावंका,
ताजे गोमटे दिसशी ताजे चित्र काडका ती चित्र कशी काडची ते सगळे हांतू तांणी दिलें. आतां लेखन क्रिया समर्थांगल काळान मुद्रण कला अस्तित्वान नाशिल्लें, प्रिंटींग नाशिल्लें. कोणाक एखाद पुस्तक जाय जाल्यार लायब्ररी सुद्दां नाशिल्ली वचून वाचचें म्हळ्यार ना. समाजांत एकंदर साक्षरतेचें प्रमाणय अत्यल्प आशिल्लें, अगदी कमी. गांवचे लोकांक कले शिकयले आसनाशिल्ले. तेमीत कल जाताले. थोडे लोक जे शिकल्यात वाचल्यात ती बैसून ते ग्रंथ प्रत्यक्ष बरोवन काडटाले, म्हळ्यार कॉपी करचे तें आसतालें. आनी पयलीं बरोवचें कोणें? आतां दासबोदू. समर्थांनी बरयनी. महाभारत व्यासान बरयनी, व्यासान सांगलें आनी श्री गणेशान बरोवन घेतलें. तशी दासबोदू समर्थान सांगलो आनी कल्याण स्वामीजींनी तो बरोवन घेतलो. तेमी ताका लेखकूय जाहला, ताका लेखक केलो. तशी लेखक विंगड आसताले आनी तांगेले अक्षर कशें आसता ताजे बद्दल भोव गमतान सांगल्या. श्री समर्थ संप्रदाय हो तरी प्रत्यक्ष प्रचारक आसता. संप्रदाय हो प्रचार, अध्यात्माचो प्रचार करचो, प्रसार करचो. प्रचार म्हळ्यार कळ्ळें की आचरण कशें करचें हें शिकोवचें. हो धर्म आचरणांत कशें हाडचो हें शिकोवचें. आनी प्रसार करचें म्हळ्यार फैलावचें, पसरचें, मस्त जाणांक शिकोवचें, ताजे व्याप्ती वाडोवची. तो तसलो हो संप्रदाय. तेमी ती ग्रंथलेखन हें ज्ञान प्रसाराचें माध्यम आशिल्लें, मिडियम. तेमी समर्थ एक कडेन सांगता, दिसा माझी काही तरी ते लिहावे, प्रसंगी अखंडित वाचित जावे. म्हळ्यार केन्ना तुमी बरें ना ती त्या वेळा वाचता आसका, केन्ना वाचना ती त्या वेळा कले तरी बरयत आसका, केन्ना दोन्ही करना ती त्या वेळा कले तरी सांगता आसता ती. ही समर्थांनी महंताक आज्ञा केली. महंत म्हळ्यार दोज हू वॉन्टेड टू बी लिडर्स. अशीच न्ही, आत्ताची लिडर्स कल्ले ना, जेला वचून आयिल्ले लिडर्स जातात. कल्ला आमगेलें दुर्भाग्य पळयात. कल्ले कळना, अक्षरशत्रू ताजेच आनी खुशी तांकां. बहुत करावे पाठांतर, कंठी धरावे ग्रंथांतर. पाठ करका समर्थ सांगता ती, मस्त पाठ करा ती जाल्यार कंठांत कल दवरका. ग्रंथांतर म्हळ्यार ताजो अर्थ, ताजे मर्म हें भितर दवरका, हें हृदयान दवरका. परा पश्यंती मध्यमा वैखरी. तर आमी दुसऱ्यांक सांगू वतना खंयच्यान येता तें कंठांतन शेवटी येता, मध्यमांतन. तर थंय आमी ताजे ग्रंथांतर म्हळ्यार ग्रंथांतू भितरलो जो अर्थ आसा तांतूं तें कळका. गर्भितार्थ म्हणटा ती तशी, तें कळका. ही तांच्या शिश्याल्या थंय अपेक्षा आशिल्ली. श्री समर्थ हांगा शिश्यांनी बरोवन काडलेले सुमार 4,500 ग्रंथ आजय धुळे म्हळ्यार गांवांतू श्री समर्थ वाग्देवता मंदिरांत उपलब्ध आसत. तर बरोवन चाक वाचूक येतलो असलो शिष्य श्री समर्थांक आपणागल एकदम लागींचो नातेवाईकसो दिसतालो. श्री समर्थ हांगेल वेवस्थीतपणाचेर भर आशिल्ली. ती कशी बरोवंका हाची शिस्त तांणी स्वताकय लावन घेतलेली. आनी ह्या सुंदर हस्ताक्षराचे अक्षराचे कित्त म्हळ्यार उदाहरण तांणी कल्याण स्वामींक तो चेडू तांच लागीं वाडलो तो सान धरून. तेमी ते कशी बरोवंका, अक्षर कशें आसता हें ताल्ल्या थंय घोटोवन घेतलें तांणी. सो कल्याण स्वामी लेखकूय जाहला. ह्या समाजतांतू हस्ताक्षरा संबंधी तांगेल मुखार सूचन पळयात कशें दिल्या. ते आत्त सुद्दां विद्यार्थ्यांनी पाळका. विद्यार्थ्यांनी कल्याक आमी सुद्दां बरें कले डॉक्युमेंटरी बरोवनची आसलेली, कशी पूण बरोवनची न्ही. मागशी एक आयडी तुमकां एक जोक जालो. आमकां स्पेलिंग बरयतना आमी मराठी मिडियमान शिकिल्ली न्ही, वी आर नॉट व्हेरी शुअर अबाउट द हे कले स्पेलिंग मिस्टेक जाताली. एक हांतू ई काड मध्य ई एस की वाव येयलो की आय म्हूण गोतना. तर हांव तरी कल करताली बालबुद्धीने ई काडतालें आनी ताजे वयर टी बरयतालें. म्हळ्यार बेनिफीट ऑफ डावट. तुमकां ई म्हूण ई करेक्ट आसल्यार ई बरयले बरें दिसता. हे डॉट चुकून घाला, ईच काडतालीं वयर अशी डॉट आनी आई म्हूण दिसल्यार आयच बरयलें गो तिणें पळय वयर डॉट आसा म्हूण. म्हळ्यार इन एनी केस आय यूज टू बी करेक्ट. पण हें दीस इज नॉट द वे. हें चुकीचें हांव केलेलें चुकीचें त्या वेळार कळनासलें. तर आत्तां तांणी सांगलें हस्ताक्षर कशी आसता
अक्षर कशें आसता तरी एक हस्ताक्षर सरळ आसता, मोकळे आसता, सुट्टे सुट्टे एकांत एक गुंतील आसूं नये, किचून 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 बरयले, गोल गोल आसता. ते मराठी बरयताले न्ही, त्यांनी ती गोल गोल वाटोळे आणि घोटून घोटून गोमटे केलेले आसता, म्हळ्यार गिरोवन गिरोवन. तशी ग्रंथ बरोवनच्या सूर करतना त्या वेळचे ग्रंथच बरयताले. आतां वर वही न्ही, आतां दुसरे गोमटे अक्षर अशी चड वसंती. तांकां पळयलें की इतली खुशी जाता, तांणी कसलें कविता बरयली, तांणी हें केलें, भोव गोमटे. तशें ग्रंथाच प्रारंभी जशी हस्ताक्षर काडलें की अक्षर काडलें की तसलेच सुंदर अक्षर गोमटे अक्षर शेवट पर्यंत टिकोवन दवरता हें तांणी सांगचें. तांणी सजेशन दिलें कशें करता. तर मराठींत कलकल आसता, खंयची देवनागरी म्हणटात ताका लिपी, मराठी संस्कृत हें तें. हिंदी तातूंत कान आसता, म्हळ्यार अचे अला काना आ, मात्रा, रफार सूर्य यचे रफार, वेलांट म्हळ्यार री घालचे आसल्यार री, दीर्घ री, हें रस्वरी अशें पुरे. काना मात्रा म्हळ्यार ऐ आ औ पुरे. ह्या सगळ्यांकय वळण आनी शिस्त आसता, सम करता. आमी बरयले हस्ताक्षर कोणाकय सहज वाचूंक कळटा, हें आनी एक चवथें. ह्या बऱ्या अक्षरा संस्कारू सानपण धरून चेडवांचेर करता, म्हळ्यार अक्षर कड्डेर सुधारचे क्लास जॉयन करचे प्रश्न येना. आनी कड्डेर सुधारचे जायना एक ठरावीक एजा नंतर. सान आसतनाच ते बोटांक वळण लावंका. आनी तशी बरयतना कल करता त्या कागदाक त्या वेळार नुस्तें बरोवचेंचें आशिल्लें न्ही, अशी टायप बी मोबायलाचेर प्रिंट करचें अशें करिना नाशिल्लें. त्या कागदाक चारीय बाजूनी समास सोडतात, म्हळ्यार जाग सोडता. समास म्हणटात, मार्जीन मार्जीन म्हणटात. तो वयरी तो दोनी बाजूक म्हळ्यार कल जाता त्या वेळार तेंचे कितलें करून ते जपून दवरका लागतालें, कारण प्रिंटींग नाशिल्लें. कितलें जपून दवरले तरके एक एक फंतां त्या कागदाची कड अशी झिजून वताल्यो. तर कड सायड्स जरी झिजले किंवा कले जाल्ले चिके मोडलेले वर जाले तरीके अक्षर मदेंच नाशिल्ली ती फुल्ल बरयले वाचूं मेळटालें. तशी आमगेलो ग्रंथ पळोवन आमगेलो ग्रंथ आमी बरयल्लो जर कोणाला वाचनांत आयलो, एक एक कविता बरयतात, इतले गोमटे अक्षर आसता. त्या वेळी समर्थ सांगता ती हो तो ग्रंथ पळोवन गोमट्या अक्षराचो ह्या मनशाक एक फन मेळ का बा, अशी ग्रंथ वाचूं बशिल्ल्या मनशागल मनांत तेमकां. इतले आमगेले गोमटे लेखन सुंदर आसता. आनी समासात शेवटी कागद शाई तयार करचे खातीर खंयची खंयची वस्तू संग्रह करता. आत्तां आमकां सगळें रेडीमेड मेळटा, ताजें महत्व कळना. आत्तां समर्थान दिलेली ही यादी आज विशेष उपयोगाना जाल तरके त्या काळांत एक इन्फॉर्मेशन म्हणून विंगड रंगाचे लेखणी आसताल्यो, विंगड कागद, विंगड नमुन्याचे कागद, पातळ दाट सगळे. तशी चॉक मात्र न्ही. आनी ते वल्ले आसताले अक्षर, ताजेर अशी धूळ घालून कडेर हें करतालीं आमी तेल्ला रांगोळी काडटात. तुमकां गोत आसतलें आरती करतना हाजेर तेल हाका काडी एक कापूस लावन तेलान बुडोवन ताज्यान रांगोळी काडची. मागीर ताजेर कुंकूम घालतात, तें कुंकूम अशी अशी पसरचें आनी जास्त आशिल्लें कुंकूम काडून घेवचें, तर गोमटेची रांगोळी येता. तशी त्या काळांत तें पुरें बरोवन जाल्लें, शाई वल्ली आसताली, तर ती शाई सुकोवचे खातीर ताजेर अशी हें घालतालीं रेती जो आनी कडे ती फापून उडयतालीं, तर त्या गोमट्याची ताका किचून बसता तशी. तर ही जी यादी आत्तां जरी उपयोगान ना तरीके बरयली कागद कशी वेवस्थीत जतन करून दवरता ती त्यान तरी आमी करूं शकता ती. जाल्यार इतलें सगळें आशिल्लें तरके आत्तां ना उपयोग ना म्हूण दिशिल्लें तरके ह्या कॉम्प्युटराच्या हातूंत सुद्दां लेखनाचें म्हत्व अजिबात कमी जायना. कारण लेखनात जे रेकॉर्ड आसता न्ही, हें केन्नाय कॉम्प्युटर हँग जाता खंय, कितले की कडेन वचून वचून तर तें हँगच जालेलें आसता बा. ताका कोण पासार लटकयत म्हूण म्हाका कळना. कसलें एक पासबूक बरोवन घेवचें, कॉम्प्युटर हँग, बैसून बैसून परत येवचें. तसले वेळार खंय पूण आमगेलो रेकॉर्ड आसता, आमचल्याक बरोवन दवरलेलो आसता रेकॉर्ड, आमी समज दवरता फायकल्लें बाबा बर्न जाल्लें हें कलें जाल्लें, रेकॉर्ड पुरें गेलें मग.
तशी उपयोग ना आमच्या कल्पने प्रूफ का त्यामी त्या लेखनाची काळजी आम्ही घेऊ का. आता मी त्यांनी गमटे बरयलें सांज समास असं आम्ही वाचून पळोवया. दशक 19 शिकवण नाम. लेखन क्रिया. श्रीराम ब्राह्मणे बाळबोध अक्षर घडसून करावे सुंदर जे देखताची चतुर समाधान पावती वाटोळे सरळे मोकळे बोतले मसीचे काळे. म्हशी ते काळे अक्षरने इतलं गमटे मोत्या दाण अशें अक्षर जणू ते काळी म्हशी अशी गमटीची अशी हें केल्या. कुळकुळीत ओळी चालिल्या ढाळे मुक्त माळ्या जैसा मोत्या माळशी अक्षर मात्र तितुके नीट नेमस्त पैस काने नीट आडव्या मात्रा त्याही नीट आकुर्ली वेलांट्या. आकुर्ली म्हणे रफार म्हणतात न्ही सूर्य म्हणे तशी कडे वेलांट्य घेवच्यो. शिवांगींतलं शी ते दीर्घ जावं की कळमें दीर्घ हाका रस्व आणि दीर्घ आणि तू मस्त ताज्यान अर्थ बदलता. आ शिवांगी शी रस्वस दीर्घ केल्या कल जाता तुम्हीच पळया ती मग भयणीच चल सानसना शी वांगी म्हण आपयतालो तशी जाता ताजे अर्थ बदलता. पहिले अक्षर जे काढिले ग्रंथ संपे तो पाहात गेले एका टाकेची लिहिले ऐसे वाटे. तो टाक उब्बान परत हांत बुड्डोन बरयला अशें दिसना एक टाकान फुल्ल 1,00,000 अक्षर. अक्षराचे काळेपण टाकाचे ठोसरपण तैसेची वळण वाकण सारिकेची वोळीस वोळी लागेना. आता वैरी अशी ओळी पहिले आखिले कागदाचेर आखून देऊन का ती त्यावें तांणी नंतर सांगलें ते आखून देऊन का आणि वैर बरयले हाजे तो गुच हाका लागू नये तशी कडेकल जाता. वयले लायनीन बरयल्ल्या वयल लायनीन ताणें थोडं अंतर सोडका नाल्यार फुल्ल तो गुच लायनी थायल्या री तो गुच लायनीन जे बरयता ताजे रफार ताजे काना हेजे मात्रा बित्रा असल्या री ते तांत वतात न्ही घुसतात तेमी तशी जावं नये. तरी तांणी कल सांगल्या वोळीस वोळी लागेना आकुर्ली मात्रा भेदिना एक दुसऱ्यान मिक्स जायना खालिले वोळीस स्पर्शेना अथवा लंबाक्षर भो लांब अक्षर काढणे पान शिष्याने रेखाटावे त्यावरी नेमकेची लिहावे कल्ल बरोंचे चुक करची ना ती दुरी जवळी न व्हावे अंतर वोळीचे. एक मस्त हॉड अक्षर कळले एक हंसान अक्षर कळले अशी नाही कोणी शोधासी आडेना चुकी पाहता सापडेना गरज केली हे घडेना लेखकापासून. अय्या हा कोणे मेळनाशें दिसता म्हण ते म्हणटात न्ही आदा देवी बामूण नाशिल्लो बेताळा बायल नाशिल्ली म्हणून तशी एकाक ग्रंथ बरोवंचे म्हूण मनांत आयलें या स्फूर्ती आली स्फूर्ती चला लिहून घ्या म्हूण कोणाक कोणी बसयले लेखक करून कशी पण बरोवन घाललें तशी उपयोग ना. तरी इतलं गोमटे अक्षर का की कोठे शोधासी आडेना चुकी पाहता सापडेना गरज केली हे घडेना लेखकापासून. श्रीराम ज्याचे वय आहे नूतन सान्न चेडवान बरोवच्या बसल्यारी त्याने लिहावे जपोन जनासी पडे मोहन ऐसे करावे. कित कौतुक दिसता ते सान चेडाल कशी अक्षर पळय बहु बारीक तरुणपणी आम्ही तरुण असताना सान अक्षराम काढू जाता सान काढल्यारी कामा नये म्हातारपणी त्यामुळे मध्यस्थ लिहिण्याची करणी केली पाहिजे. चिक एकदम वाडे काढणे पाळशे एकदम सानही काढणे सम मध्यस्थ गमटेंची मोत्या दाणशे अक्षर असता. भोवते स्थळ सोडून द्यावे मध्येची चमचमीत लिहावे कागद झडताची झडावे नलगेची अक्षर. कागद शेंकेल की ते अक्षरा शाई गळ नेमका तशी करू नये ऐसा ग्रंथ जपोन लिहावा. म्हळ्यार वल्ली शाय आसताली ती हांगा थंय पसरच्या शकताली चिक्के हें जालें तेमी ती जपून कागद धरका वाऱ्याक खंय उबलो ताजेर टोक ताजेर गेलें की थंय लागलें तशी जावं नये. ऐसा ग्रंथ जपोन लिहावा प्राणी मात्रास उपजे हेवा ऐसा पुरुष तो पहावा म्हणती लोक. तर पळेल की हा कोण बा ग्रंथ बरयतलो ताका पण मेळका म्हळ्यार तागेल कॅरेक्टर अक्षरा वेल्यान कॅरेक्टर कळटा मनुश्या वेल्यान कितलो व्यवस्थीत मनुश्य असता तो प्रपंचांत केन्नाय ताका यश मेळटाची
काया बहुत कष्ट व्हावी, उत्कट कीर्ती उरवावी, चटक लावून सोडावी काही एक श्रीराम, घट्ट कागद आणावे. कागद कशी, हां, कागद ह्या जे ते करताली कश करचे म्हणटानी हाडून दिनी, पण ते करताले हाड न्हू ते जपोवन नेमस्त खळावे, ते खळच्या लागताले अशी, ताका खळ लायताली कडक जावच्याक. लिहिण्याचे सामे असावे नाना परी, बरोवनचे सामान, सामे म्हळ्यार सामान, बरोवनच्याक ते कागद पयलीं कापका लागता ठरावीक हाजेरी, ताका रूल घेवन ताजेर लायन काडका लागता, ती ताजी कापच्या कल लागता, सुऱ्या कातऱ्या जागायीत म्हळ्यार कळ्ळें. जागायीत म्हळ्यार हें समाज फळ्या म्हळ्यार हें आसता न्ही कळ्ळें, रुलर रुलर अशें सगळें जावंका. खळी घोटाळे तागायीत, खळ खळ आसता न्ही ती लायताली ताका, त्याची काही जाडसाण येवच्याक. घोटाळे तागायीत नाना सुरंग मिश्रित जाणून घ्यावे. खळी घोटाळे तागायीत म्हळ्यार कागदाची खळ तुरटी उदक लायताले खंय ताका, तुरटीचे कळ्ळें. घोटाळे म्हळ्यार कागद घोंटचो एक हें आसतालें तशी घोंटच्याक, ताजेर ते फिरयताली आमी कशी हें करतात न्ही, सुरळी वडे म्हणून करतात ती, ताजेरी अशी ते हें करून किंवा आमी मिठाई बिठाई करता ती, तावळे नळी एक हें लावन कले तूप बीप लावन अशें ताजेर लाट्टा ती, तशी ते खळ लावन ते लाट्टून घेवन घोमटे करून ते पेपर तयार करताली. खळी घोटाळे तागायीत नाना सुरंग मिश्रित जाणून घ्यावे. नाना देशीचे बरू आणावे, बरू म्हळ्यार बोरू, घट्ट बारीक सरळे घ्यावे. नाना रंगाचे आणावे नाना जिनसी, नाना जिनसी टाक तोडणी, टाक टाक म्हळ्यार अशीच लाकडाची आसताली न्ही, ताजी जीब अशी हें करका कट्ट करका लागताली मद्दे, तरी मात्र तें अक्षर येता समज. आमी आतां निब्बय तुमी पळयात ती पयलींच्या काळार निब्ब आसल्या पळयात ती, ताका अशी टोक अशी हें जाल्लेली आसता कळ्ळें, आनी ताका मागीर बारीक टोक आसता, ताज्यान बरोवचें जाता. टाक तोडणी ते तोडच्याक लागता एक इन्स्ट्रुमेंट. नाना प्रकारी रेखाटणी, चित्र विचित्र करणी सिसे लोळ्या, सिसे लोळ्या म्हळ्यार ते रंगरंगाचे हें आसता न्ही ताजे. हिंगूळ संग्रही असावे, वाळले आळीते पाहोन घ्यावे. सुकयले आळते नमनमन्या रंगाचे रंग ताजे सुकयले म्हळ्यार ते वल्ले करून उदक करून तातूंत कपडे भिजोवन ते सुकोवचे. सोपे भिजवून वाळवावे. संग्रह म्हशीचे, म्हशी म्हळ्यार म्हशी म्हळ्यार ती जी शाय असती, तगटी इतिश्र्या कराव्या म्हळ्यार पुरे जायना पडे इतिश्री म्हूण बरोवंका म्हळ्यार जाल्लें म्हूण. बंदरी फळ्या घोटाव्या, नाना चित्री चिताराव्या उंच चित्रे, ताका चित्र बित्र करचें असल्यार इतिश्री बरें जालें, ताजे वयर ताजें नांव जावंका न्ही गमटेंची ग्रंथाचें, आनी ताजें रक्षण करूंक ताजेर वजन जायी, नाल्यार पुरे उब्बून हांगा थंय वता, तशें उपयोग ना. बंदरी फळ्या घोटाव्या नाना चित्री चिताराव्या उंच चित्रे, नाना गोप नाना बासने, मेण कापडे सिंदूर वर्णे. ती दवरची कशी, इतलें वांटकण केल्ल्या तावळे ताजें रक्षण करता न्हय. पेट्या कुलुपे जपणे पुस्तकां कारणे, तांगेल त्या काळान तूं भांगार बिंगार कोणी दवरना ती कुलपान तूं, जाल्यार पुस्तक दवरताली. इत्या म्हळ्यार कितली प्रचंड मेहनत लागताली बरोवच्याक. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे लेखन क्रिया निरूपण नाम समास प्रथम श्रीराम. आतां तूं दुसरं पळया. जालें एक जालें म्हळ्यार लेखन क्रिया जाली. आतां विवरण, विवरण म्हळ्यार कळ्ळें दुसऱ्यांक सांगचें, हां तें कशें जावंका. तर हांगा महंत तयार करता ती. आमी अशीच बरोवचे खातीर बरें ना ती, समर्थ तरी बरोवचे खातीर बरें नाशिल्ली इतली मेहनत घेवन, की ताजो लोकांक उपयोग जावंका. तांती कोणें शिकिल्ली ना जाल्यार तांतल्यान तें ज्ञान पावंका म्हळ्यार एक इच्छा आसताली तशी. तर हो समास म्हळ्यार जणू श्री समर्थ हांगेलें एक आत्मचरित्र तांणी कशें केल्लें. तांगेल महंत हो व्यासंगी आसता अशें तांगेलें मत आशिल्लें. व्यासंगी म्हळ्यार कळ्ळें मस्त नमुन्या शिकची आवडी ताका,
हें शिक तें शिक सगळ्यांक इंट्रस्ट घेवन म्हळ्यार बहुश्रुत म्हणटात न्ही, बहुश्रुत मात्र न्ही, सगळें हांव तुजी बरोवनची क्रियता गोतस का, सांगची क्रिया गोतस का. ग्रंथ नुसते बरोवन उपयोग ना. समर्थांक कारकुंडे तयार करचे नाशिल्ले, कारकून तयार करचे नाशिल्ले, तरी प्रचारक तयार करचे आशिल्ले. प्रचारक म्हळ्यार कसलें, दुसऱ्यांक कळशी सांगचें, तें सांगच्याक कळ्ळें. मागीर बरोवन उपयोग केलो, तांकां वाचूंक कळना, मस्त लोकांक वाचूंक कळनाशिल्लें. तर आमी तें वाचून ताजो अर्थ करून ताजें विवेचन करता. आतां समर्थ तेंच करता आसत, दासबोदान बसून ते आमचे खातीर कोंकणींत विवेचन करता आसत. कळ्ळें. म्हळ्यार मस्त जाणांक मराठी कळना, ते इतलें बरोवन इतली मेहनत तांणी घेवन उपयोग केलो कळना जाल्यार म्हणून ते हें करतात. तर ते म्हणूची कोण बरोवन घेता न्ही, ताणें बरयतनाची ते आपण कल्ल बरयतस हाजो नेमको अर्थ कळलो. हें कल की काव्य जर सांगलें, त्या काव्याक खंयच प्रकार, कटाव आसता, ओवी आसता, साकी आसता, आरी आसता, नाना प्रकारची आसता ती. परत त्या वेळार हें बरयतना हाच अर्थ कळलो, कळना जाल्यार ताबडतोब विचार घेवंका. नाना शंका आणि उत्तरे. आतां हांगा गणपती गेले खेस आमकां तुंगोत्तच्या फावस जेन्ना व्यासांनी गणपतीक आवाहन केलें की तूं मगो लेखक जा म्हूण, ताणें सांगलें एक अटीचेर, तूं सांगता वच्चें आनी हांवें बरयता वच्चें. हांव खंयची हें करचें ना, आपण राबचें ना म्हूण. राबलें की थंय बंद, परत चालू करचें ना म्हूण. तर तांणी सांगलें हरकत ना, पण म्हगेली एक अट आसा, हांव सांगता वता, पण तूं ताजो अर्थ समक कळले शिवाय, गूढ अर्थ सुद्दां कळले शिवाय बरोवचें ना. कळ्ळी जाल्यार तूं जावन राबून विचारका, तावळ मुखार बरोवचें अशें जायना म्हणे. तें कळ्ळें जाता तसो. आतां तें ब्रेथलेस हें पद बिद म्हणटात पळय, ते खंय पूण श्वास हें करतात, ब्रेक करतात, नाजाल्यार कश्ट भाव. तशी ते बरोवन घेतनाची ताजो नेमको अर्थ कळना जाल्यार हो खंयची काव्य प्रकार, कळ्ळें. तांकां शंका आयल्या ती विचारची, ताजी उत्तर तें कळ्ळें जाता. डिक्टेट करतल्याक सुद्दां थोडो वेळ मेळटा. बेगी सांग, नाजाल्यार हांव तुका खाता म्हणचो एक राक्षसान म्हणलें, तशें उपयोग ना. हें समजून घेवचें अपेक्षीत आशिल्लें. तर अभ्यासकाल व्यासंग पळोवन लोकांनी थक्क जावंका. कोणें जर शंक विचारली तरी अंदाज पंचे विस्कळीत उत्तर दिवं नये. आमी स्वता कमी उलोवंका जाल्यार दुसऱ्यांक उलोवंच वेल्याने तागल अंतकरणात वेध घेवंका, तागल नेमको प्रॉब्लेम कल्लो आसत. आतां कोणें बा मेळ्ळे गांवचे लोक, तांगेल दुखरें मन आसत, ताजेर हें तांगेल खरो प्रॉब्लेम कल्लो आसत. ताका एकदम दवर तूं अध्यात्म पळय, हांगा देवळांत वच, हें करी, दासबोद वाची म्हण तो वाचना, आयकना सुद्दां, ताका पडटा कमी मेळ्ळी. तस वेळार कल्ल तागेल खरो प्रॉब्लेम आसत हो समजून घेवन तांणी ताका त्या प्रमाणे तागेल पयलीं प्रॉब्लेम पयलीं सोडोवंका आनी हगूर हगूर ताका आमगेल बाजू टर्न करून घेवंका. आनी तागेल प्रपंचांतले प्रॉब्लेम थोडे कमी जायना पडे, फुंकर घालना पडे, कड्डेर ताका अध्यात्माचें पळचेरडा हाजे मुखारात वच्चें आमी म्हूण सांगता. स्वता कमी उलोवंका. तुगेल कल्ल्यार दुसरे प्रॉब्लेम कल्ले आसत, तूं अशी कलमीत जाल्लो, तूं कोणें नात वे घरचें, पयलीं ताका पडटा घालचें, पयलीं ताका अन्न वस्त्र निवारा हें दिवचें आनी कड्डेरी तागेल कोण कोण आसा ती कल्लें, तागेल नेमको प्रॉब्लेम कल्लो तें सगळें सांगचें. ताका काम ना जाल्यार काम कर घेवेद, तूं कसलें शिकला, तूं धड धाकट आसत तर तुगेलें मॅन्युअल लेबर हें कोण कसल्याक करना, तें सगळें. कडेन थोडो शिकिल्लो आसत तरी अजून शीक, हांव शिकयता तुका अशी नमुन्याचें, कळ्ळें न्ही. तरी तसले वेळार अंतकरणाचो वेद दुसऱ्यांक कशें कळका, तो उलयता न्ही पाप, भडा भडा उलयता ते केले पाप. तांकां हें दिशिल्लें पेटाक, थँक्स तुका थँक्स, म्हाका कसलें पोटान आशिल्लें, हे समर्था म्हाका, हांव कृतज्ञ अशें म्हूण पांय पडटा ती. तावळी तांकां तांगेले अंतकरणा वेद घेवंका की पळय अशीच राबून उपयोग ना, आमगेली परिस्थिती सुदारून घेवची आमगेल्या हातांत आसा. तेमी सुदारया, आमी दोग जाण मेळ तुगेली परिस्थिती सुदारया अशें कर न्हू. तस वेळार हांव मस्त ज्ञानी आसा, तुका कसलें समजनाची अशी म्हणल्यार उपयोग ना, ती केन्ना शिकना ती. तेमी असले लोकांक हुज्जतय घालनये. आनी वायट लोक जे आसता ती तांगेल हांत आमी बैठक करूं नये. आमकां कळटा ती
जे उपटसून बसतात न्ही, ज्या लोकांक मस्त विद्वान म्हणून घेतात पण ताका कल्ले कळना, तसल्या समुदायांतू आमी बैसूं नये. तांणी कितले आपयल तर की आमी थंय वचून जेवणा बैसून मिंद जावं नये. श्री कृष्ण सुद्दां तो शिश्टाई करूंक दुर्योधनाल थंय वचूलेलो. तो व्हड राय कसलें पंचपक्वान्नां जेवण, पण तो थंय जेवनी म्हळ्यार ताका विश घालतली कल्लें म्हूण तें सुद्दां एक शंक आसता. पण शत्रुघ्न हांत वचूल्यार तुम थंय मारून उडोवंक शक्यत आसता. आमी तें करूं नये. आनी दुसरें म्हळ्यार मिंद जावं नये. शिश्टाई करूं वचून तेन्ना न्यूट्रल रावपा न्हय, खंयचे एक पक्षांत आमी पक्षपात करूं नये. म्हळ खातीर तांगेल घरान जेवचें ना म्हूण तो विदुराल घार वचून ताणें कणी खालके. तशी आमी अनवळखी ठिकाणी जेव नये. आनी अनवळखी न्हय, जर नटोरियस लोकांगेर हांत वायट लोकांगेर समुदायान तरी वचून जेवचें, थंय बैसून हें करचें करूं नये. तांकां शिकोवच्या वचूं नये. आनी आमगेल उलोवण्यांत न्हू, आमगेल चलच्यांत, आमगेल वागण्यांतूच आमगेल उपासना प्रगट जावंक. तसलो गांवां संचार करचो. आनी गड्डो उरलो न्हू पयलें गांवतूल कोणेय मनुश्य वचना ती. एक फंत अशी वचून बसका कल्ले आयकूंक हगूर तांगेल प्रॉब्लेम कळटा. ती होडान उलयता आसता ती आमी कल्ले पयलीं भाग घेवचें ना, नुस्तें आयकता बसचें. कड्डेर गड्डो उरलो न्हू तांतल्या मैत्री करची. मैत्री करना पण आमकां कळटा की मनुश्य मस्त जालो तर की तांतूल एक दोन तांचे मोरके आसत. मोरके म्हळ्यार लिडर्स. तर तांच लागची महत्व मनुश्या लागीं आमगेलो गुर्त वाडोवचो. आनी हगूर की कले ते अध्यात्माचे अधिश्ठान आसता म्हणून तांकां हगूर देवाल नांव घेवचें शिकोवचें, व्यायाम करूं शिकोवचो. तांगेल प्रॉब्लेम सॉल्व करच्याक तुमीच कशें सॉल्व करूं शकता ती हें तांकां शिकोवचें. आनी तेमी ती आमगेल सहवासांत आयिल्ली मनशां प्रापंचीक प्रश्न आनी तांगेल स्वभावाची मानसीक गुंत आसता. ती मानसीक प्रॉब्लेम आसतात तांगेल मेंटल प्रॉब्लेम्स, ते हगूर सोडोवचो प्रयत्न करता. प्रापंचीक पयलीं सोडोवंक, अध्यात्म नंतर शेवटी. कळ्ळें? तेमी समर्थांगेलो असले महंतागेलो समाजाक मस्त त्या काळान मस्त आदार दिसतालो. कित्याक म्हळ्यार मुस्लीम राज्य आशिल्लें, भयंकर त्रास दिताले. आमगेले लोकय हिंदू लोकय तांकां मुस्लिमांगेले राज्यांतून पयशा खातीर सरदार हेटे म्हण लागीं ते त्रास दिताले. मिंद जालेली न्ही, मिंद जालेली नोकरी, अरे नोकरी का सवाल है म्हणून तशी तेवूय त्रास दिताले. कर वसूल करूंक चापकान मारताले एकमेकांक. तशी तावळे हांगेल हात केळी खावच्याक पडताले, रडताले, पण कसले हात उबार नाशिल्ले स्वता. समर्थांनी तांकां सांगिल्लें तुमगेल बल आसा न्ही तें वापरात म्हणून तांकां हें केलें. तर तें विवरण म्हळ्यार प्रत्येकाचें आतां हें लेखन क्रिया जाली. ताजे नंतर विवेचन कशें करता हाजे बद्दलचो दुसरो समास आसा तो आमी पळया. श्रीराम मागा बोलिले लेखन भेद, आता ऐका अर्थभेद. नाना प्रकारीचे संवाद समजून घ्यावे. शब्दभेद, अर्थभेद, मुद्राभेद, प्रबंधभेद. नाना शब्दांचे शब्दभेद जाणून पहावे. एक शब्दात दोन अर्थ जातात तें जाणून पळोवंक. जशी एक हांतू आमगेल हांतूच मस्त कलकल शब्द आसत आमगेल गुरु परंपरा चरित्रांत न्ही. त्या दीस कलकी पळयतना सेवा हो शब्द आयलो. सेवा म्हळ्यार कळ्ळें सेवन करचें म्हळ्यार खावचें पिवचें ताकाय सेवा म्हणटात. आनी सेव म्हळ्यार कळ्ळें सेव करची, तोय अर्थ जाता सेवा हाजे. कळ्ळें न्ही? ताजो उच्चार एकाक सेवा म्हणटात, एकाक सेवा. कळ्ळें? तरी सेवा हें नाऊन जालें, सेवा म्हळ्यार वर्ब जालें, सेवन कराती म्हूण. तशी सगळे नाना शब्दां शब्दभेद जाणून पहावे. श्रीराम नाना आशंका प्रत्युत्तरे, नाना प्रचित साक्षात्कारे, जेणे करिता जगदंतरे चमत्कार ती. अशी कांय तो महंत उत्तर दिता कसले विचारल्यार की लोकांक आश्चर्याक सगळेच कशें कळटा, कितले गोमटे कोण सांगता म्हण. कळ्ळें? पण तसले वेळार ताका सांगतल्याक गर्व जावं नये. साळुंकी बोले मंजुळ वाणी, बोलविता धनी वेगळाच. त्या धनी कोण असो ताची जाणीव उलयतल्यान सुद्दां दवरका, सांगतल्यान. नाना पूर्व पक्ष सिद्धांत प्रत्ययो पहावा नेमस्त. अनुमानाचे खस्त व्यस्त बोलोचणे, गोंधळ घाल नये. अनुमान म्हळ्यार तर्कान हें केलें, पूण हें अशें आसच्या फाव
फावस बिवास नाही, नक्की कल्लेस रोकडो अनुभव कल्लो तू मगल अनुभव कल्लो हें. प्रवृत्ती अथवा निवृत्ती. प्रवृत्ती म्हळ्यार प्रपंच, निवृत्ती म्हळ्यार अध्यात्म वैराग्य. ह्या दोन्हींतून प्रचिती जर येणी तुमकां प्रवृत्ती म्हळ्यार प्रपंचात सुद्दां ही कले अनुभव आयल्यार त्या जोराचेर मुखावल तुमकां प्रपंच करूं जाता. तांत कल्ले चूक केल्यो तें पळोवन तें परत जायना अशें पळोवचें जाता. तशीच निवृत्ती थंय सुद्दां. तर प्रचिती म्हळ्यार जे अनुभव येता ती स्वताक ते मस्त महत्वाचे असतात. मे बी इट इज अ फेल्युअर जाल्यार फेल्युअर म्हळ्यार हें न्ही, नापास जावचें न्ही, तरी पैलपंथा आमकां अनुभव दितलो आनी ताणें आमी खंय चुकलीं तर एक मेट्टो आमी वयर चडली चूक कळल्यार परत ती चूक जावच्या दिवची ना. तशी ती प्रचिती. आनी कोणाक कले करना ती काम करनात जाल्यार फक्त व्यवस्थीतपणाचे 10 मार्क, बाकी ब्लँक पेपर. कल्ले करनासतना आळशिशी बसतले न्ही तांगेलो उपयोगू ना. सगळी भ्रांती म्हळ्यार कलें भ्रमची तांकां कलें कळना, तांकां प्रचितीची ना, अनुभव येना. कले म्हळ्यार चूक जातल म्हूण भिवन ती कले करना तिची. तशी उपयोग ना. कोरका भले चुक्को करात न्ही. गळंग्या मधील जगत ज्योती चेतेल कोठे. कचऱ्या बालदीन तू कैर वल्ल कचरो घाला तें पेट्टवे तें पेट्टना. तांतू ठिणगी गाळ्यार ठिणगी ना जाता. हे तर समजून उत्तर देणे. कोणें जर विचारलें, एकल्याने दुसऱ्याक विचारलें तो कल्ल खातीर विचारता असो. हें पयलें महंताक कळका. म्हळ्यार जो लिडर आसा ताका एखाद्यान खंयची इराद्यान विचारता असो तें कळका. ताजे खातीर दुसऱ्याचे जिवीचे समजणे मुख्य चातुर्याची लक्षणे ती ऐसे. चातुर्ये विण खटपट ते विद्याची फलकट. सभेमध्ये आठ घाट समाधान कैचे. बहुत बोलणे ऐकावे तेथे मौन्याची धरावे. मस्त कोण कोण उलयता आसा ती आम उलोवच्या कधी ना ती तावळी ओके तुगेलें सगळें उलोवन जावो कडर हांव उलयतां कळ्ळें न्हय. त्या उलोवच्यान तथ्य पळोवन ताका उलोवचो नमून पळोवन अल्पचिन्हे समजावे जगदंतर. हांगाचे लोक कशे आसा ती ते तांगेलें आयकून कळका. तर बाश्कळामध्ये बैसो नये. बाश्कळ म्हळ्यार कळ्ळें बाश्कळ लोकांक बैसू नये म्हळ्यार फट्टी लोक बडबड करतले बकवास करतले. उद्धटासी तंडो नये. उद्धट आसता ती तांचेर झगड वचूं नये. आपणा करिता खंडो नये समाधान जनाचे. आमगेल खातीर ती जर कोणें समाधान आसल्यार तांकां नुस्तेंपणी हुक्की घालून दिवन तांगेलें समाधान घालूं नये. नेणतेपण सोडूं नये. मूळ कल कोरका आमी सानीवपण घेवका. म्हाका गोतना सायबा तूं गोतस वे सांग पळया. कड्डेर तांणी सांगना पडे मागीर ताजो तुका कल अनुभव आयलो ना बाबा म्हाका अनुभव येयनी म्हणना पड हांव सांगेद की म्हाका एकाले विशेष कळना पण मगल गुरूनी अशें सांगिल्लें कोण पळयलें आनी म्हाका हो अनुभव आयलो. म्हाका कळ्ळें हें अशें केल्यार जाता म्हूण. तुवें कोण पळयत वे म्हणून विचारचें. तेमी ती पयलीं आमी सानीवपण घेवका. आमी सानपण घेवका. नेणतेपण सोडूं नये. जाणपणे फुगो नये. गर्व करूं नये. नाना जनाचे हृदये मृदू शब्दे उकलावे. प्रसंग जाणावा नेटका. बहुतासी जाजू घेऊ नका. खरे असताही नासका फड होतो. आमगें सत्य आस पण आमी सगळे 15 लोक असत्य उलयतले आसा ती तांचल्या हुज्जत घालू बसल्यार हांगेल जाग घे तांगेल जाग घे अशी करता बसल्यार कल जाता ते पुराय सभा ताजो विचक जाता. शोध घेता आळसो नये. सत्य सोदून काडूक आलस्य करूं नये. भ्रष्ट लोकी बैसो नये. कोणे कोणाक भयंकर त्रास दितात एखाद्या गांवांत तर ते कोण कशी करता ती ताजो शोध घेवका. ताजे मुळांत कोण आसा तांगेले मोरके कोण आसा हें सोदून घेवका. ताका आमगेल दिकान वळोवचें पळोवका. ना जाल्यार ताल्ल्या कशी मुकाबलो करचो हें ह्या लोकांक हें करका शिकोवका. तेमी ते शोध घेवच्याक आळसो नये. भ्रष्ट लोकी बैसो नये. बैसले तरी टाकू नये मिथ्या दोष. त्या भ्रष्ट लोकांक बशिल्ले तरके उगीच तांगेले दोशच सोदता बैसू नये आमी. तांच्यान सुद्दां बरें हें आसतात कळ्ळें. अंतर आर्ताचे शोधावे. कोणें अगदी आर्त आसा बा दुख्खी आसा तागेलें अंतर सोदका. प्रसंगी थोडेची वाचावे. थोडे वाचून दाखोवका पळय हें बरयल्लें आसा पण ते असले मोक्याच वाचका की चटक लावून सोडावे भल्या मनुष्याचं. मजालसी तर बैसो नये. समाराधनेसी जाऊ नये.
जाता येळील वाडे होय जिणे आपुले. म्हळ्यार खंय खंय श्राद्ध हें तें आसता न्ही, असले कडेन जावन फुकट जेवण मेळटा म्हूण थंय जेवणा वचून बसूं न्ही. ते हें घालतात न्ही, कल म्हणटात ताका देवळांत तुणी भोग दितात तावळी, तसले कडेन वचूं नये. उत्तम गुण प्रगट व्हावे, मग भलत्यासी बोलता फावे. भले पाहोन करावे शोधून मित्र. मित्र सुद्दां तांगेल लायकी पळोवन आमी करका, नाल्यार चार हात दूर घोमटे करून उलोवचें सगळें हाय हॅलो करचें. पण ठीक आसत, हॅलो हाय कशें आस, बरें आस. जास्ती भानगडेन पडचें ना. उपासने सरिसे सारिके बोलावे, सर्व जनासी तोषवावे. सगट बरेपण राखावे कोणी एकास. ठाई ठाई शोध घ्यावा, मग ग्रामी प्रवेश करावा. सगळीकडे सोदून मागीर एखाद्या ग्रामांत वचका. सादारण ते वच्चे पयले तो गांव कशें आस, गांवांत प्रवेश करचे पयलेंची थोडे हेरगिरी करका. कोणाक चवकशी केल्यार कळटा, किंवा कट्ट्यार बशिल्ले लोक उलयतना दुसऱ्या गांवा बद्दल, ह्यो तो गांव तो मनीस भोव बुदवंत आसा थंय, तागेले मस्त एकदम बुदवंत आसा. तागेलें नांव येता एक एक म्हणटा, तें लक्षात दवरका. तर मुखार वचना फुडें हगूर सोदून काडटा तो मनीस कोण म्हणून, आनी ताका आपणा मित्र बळोवंका. कळ्ळें. प्राणी मात्र बोलवावा आप्त पडे, उंच नीच म्हणू नये. सकळांचे निववावे हृदय, अस्तमानी जाऊ नये कोठे तरी. कोणाला वाईट दिवस आयल की तुम्ही मस्त तांचे मैत्री केली, आणि तांगेले वाईट दिवस आयल की तांकां सोण वचचें, तशी कोर नये. जगामध्ये जगमित्र. नवीन गांवांत तूं जुने गांवांत प्रॉब्लेम कोण दवरून नवीन गांवांत वचूं नये. शक्यतो प्रॉब्लेम सोडोवच्या पळोवंका. कडेन ज्या मोरकेल्या तुमी मैत्री केली की ताकाच महंत म्हूण थंय नेमका, आनी ताकाय जप दिवन हें दिवन समर्थश करताले. ताकाच थंय लिडर करताले, एक मठ स्थापन करताले, किंवा एक हें ताका लिडर म्हणून तांगेले आयकया ती म्हणून बाकीच्यांकय सांगताले. तर हें सांगता ती जगामध्ये जगमित्र. जगमित्र कशें जात जगांत तूं, जिव्हेपासी आहे सूत्र, कोठे तरी सत्पात्र शोधून काढावे. कथा होती तेथे जावे, दुरी दिनासारिखे बैसावे. आपण काही ना अगदी बुधवंत तो स्वतः कीर्तन करू, पण मागशी खंय पुणी बसका. तेथील सकळ हरद्र घ्यावे अंतर्यामी. थंय कल चल्ल्या हाजे मर्म घेवंका. कळ्ळें. हृदगत म्हणटात न्ही तशी, आणि थंयची परिस्थिती समजून येवंका. तेथे भले आढळती, व्यापकते ही कळो येती. हळूहळू मंद गती रीग करावा. हगूर हगूर तांगेले प्रॉब्लेम्स कळच्या लागतात. कडे हगूर हगूर तांगेली मैत्री जाता. म्हळ्यार आमकां तांगेलें मन जाणच्या लागलें की तांतल्या कशी उलोवंका हें नॅक आमकां येता, आनी येवंका बुदवंत असले. तशी आमगेल पयले बुदवंतपण आमगेल सांबाळका. कडे लोकांक बुदवंत करचे भानगडेन पडचें. एकदम लोकांक बुदवंत करच्या वचूल्यार पुरे आमी पिशी जावन वचींची. सकळामध्ये विशेष श्रवण, श्रवणाहुनी थोर मनन. मनने होय समाधान बहुत जनांचे. म्हळ्यार श्रवण भक्ती घडोवची, कडे ताचें मनन कशें करचें हें शिकोवचें. कळ्ळें. आनी मनन स्वता सुद्दां करचें, दुसऱ्यांकय ताचें परत डिस्कशन करचें. तुमगेले कसले प्रश्न असल्यार विचारा ती, आनी तांकां तुच्छ करचें ना. तुमी म्हळें होवय पॉयंट बरोबर आस, होवय पॉयंट बरोबर आस, जाल्यार असल्या प्रसंगांत हें बरोबर आस, तसल्या प्रसंगांत तें बरोबर आस, अशें जाता. धूर्तपणे सकळ जाणावे, अंतरी अंतर बाणावे. समजल्या विण सिणावे कासयासी. तुमकां जर तांगेले गुर्तू ना समज कळ्ळें जाल्यार नुस्तेंच कश्ट काण उपयोग ना, ती तुमकां हाकलून घालतली. तशी अपमान करून घेवन येवं नये. हगूर 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 जरलो मी शिरीगयत खे कडेन सगळो जरलो येता. काय वायट हाज्यान म्हणटा ती, जाल्यार बरें हाज्यान आमी शिरकाव तशी करूं नका. हगूर 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 हगूर. इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे विवरण निरूपण नाम समास द्वितीय. श्रीराम. आता हांग पळयात. तिसरं समास केलं असं, सूचित करून अंतःकरण ऐका करंट लक्षण. हांगा तांणी करंट लक्षण, करंट म्हळ्यार कल्लें हे त्यागिता सदैव लक्षण अंगी बाणे.
पापाकरिता दरिद्र प्राप्त. कोणे दरिद्र असल्या म्हणतात यो ताने केलेले पाप ताका भावतात गो म्हणून पापा मी ताने केले पापा मी ताक दरिद्र राहिले जाल्यार दरिद्री जालेली मी ती तो आनी पाप करच्या लागलो. ऐसेची हे होत जात क्षणक्षणा म्हणाली विश्व सर्कल शे. या कारणे करंट लक्षणे ऐकोनी त्यागची करणे म्हणजे काही एक बाणे सदैव लक्षण. करंट लक्षण काढका ती. करंट म्हळ्यार कोण कोणाक करंट म्हळ्यार कर्ट म्हळ्यार करंट म्हळ्यार इकले युजलेस मनुष्य. करंट्यास आळस आवडे यत्न कदापि नावडे म्हळ्यार प्रयत्न करचे आवडना ताका. बशील कडे असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी तशी प्रयत्न करची ना. त्याची वासना वावडे अधर्मी सदा तागल इच्छा सदा अधर्मांतूच असता. ताजीच आवडी अधर्माची सदा भ्रमिष्ट निदसुरा उगेची बोले सैरावेरा कोणा वळणच असनाने संस्कार असना ती. त्या कल करता ती कोणी एकाच्या अंतरा मानेची ना. कोणे सांगल्यार सुद्धा ऐकना ती. त्या चेडवांक कोणाक वळणच असने बरीची हॅश असता ती उडाण टपूशे. लेहो नेणे वाचू नेणे सौदा सुत घेऊन नेणे म्हणाली व्यवहार करू कळना. हिशेब कितेब राखो नेणे धारणा नाही. हारवी सांडी पाडी फोडी कले करू सांगल्यारी मात ते खैकीची विचार भलतीकडे कसले करू सांगल्यारी एकाच एक करून घाले. हात कापून घेतलं आता रांदपाक इकडे दवरले तिका कल्ले कळना. किसच्या सांगल्यार हात किसून घेतले तिने लक्ष ना मारते ओ कमी आणि खंयकी चटक लागलो म्हणे ओ हात भाजलो अशी असल्यांक कलशी सांगचे आणि कल करून घेवचे. हारवी सांडी पाडी फोडी विसरे चुके नाना खोडी भल्याचे संगतीची आवडी कदापि नाही. चाट गडी मेळविले दुसरे उन्मत्त झालेले कोणेपणी मेळेले कुकर्मी मित्र केले. खट नट एकवटिले चोरटे पापी वाईट संगत धरली. ज्यासी त्यासी कळकटा स्वये सदाचा चोरटा. दुसऱ्यांक तो कळकट मनुष्यांक सहवासांत राबता आणि सगळे ताका चोर दिसतात आपण सोडून आणि स्वये सदाचा चोरटा आपण तसे असता. परघातकी धाटा मोठा वाटा पाडी दीर्घ सूचना सुचेची ना. न्यायनीती हे रुचे ना. पर अभिलासी वासना निरंतर दुसऱ्यांक गेले हाजेरी लुबाडचे हाजेरी वासना दुसऱ्यांक गेले प्रॉपर्टीचेर दोळो अशी. आळसे शरीर पाळिले परंतु पोटे विण गेले. आळस केला हे कोणे शेवटी थोडे दिवस कोणे जेवणा घालत कायम कोण फुकटचे जेवणा घालता तेमी ती परंतु पोटे विण गेले. सुडके मिळेना असे झाले पांगराया पांगरंगींच्या सुद्धा कले मेळना. आळसे शरीर पाळी अखंड कुसी कांडोळी म्हळ्यार हांतू कुशान तशी खरपून घेता बसचे उद्योग ना म्हणून मात ते खरपून घेवचे हांग खरपून घे थंय खरपून घे न्हांवचे ना वेळेरी कले ना नुसते आळसान तू वेळ घालोवचो. आळसे शरीर पाळी अखंड कुशींतू खरपून घेवचे. निद्रेचे पाडी सुकाळी आपणासी जनासी मित्री करेना कठीण शब्द बोले नाना. मूर्खपणे आवरेना कोणी एकाच. इतले मूर्ख असले मूर्खाल्यागी जर आम्ही फ्रेंडशिप केली नाही त्याचपेक्षा बुदवंत असेल शत्रू परवडलो म्हणून दिसता. इंग्लिशांत हेंच न्ही म्हळ्यार हाजे मूर्ख फ्रेंड्स नाका ती शत्रू बुदवंत असेल शत्रू परवडले म्हणून तशी. पवित्र लोकांमध्ये भिडावे गोंगळामध्ये निशंक धावे सदा मनापासून भावे जननिंद्य क्रिया. ज्याना आवड निंद्य क्रिया करच्यान तूच ताका आवडी. गोंगळ म्हळ्यार बरी शॅबी लोकांक तुची धांवन वतो. पवित्र लोकांमध्ये भिडावे सज्जनांग समुदायांत वचूक ताका मर्याद दिसता. म्हळ्यार तागेले ड्रेस कोड समना बरी भुरसो कितले दिवस न्हायना तिलो भुकेलेलो कपडे समना ती काही ना तोंडाक एक हें ना कळ ना अशी उपयोग ना. गोंगळामध्ये निशंक धावे सदा मनापासून भावे जननिंद्य क्रिया. तेथे कैचा परोपकार हो केला बहुतांचा संवार. तेथे कैचा परोपकार केला बहुतांचा संवार. पापी अनर्थी अपस्मार सर्व अबद्धी सगळे बंधन तोंड वाटेल तशी वागतल तो मनुष्य ताकले आवरणाची
शब्द सांभाळून बोलेना, तर वृत्ती कशी सांभाळून उरलेना, तो वाटेल तशी उरलेता. आवरिता आवरेना, कोणा एकासी मानेना बोलणे त्याचे. हं? कोणी एकास विश्वास नाही, कोणाचेरी तागल विश्वास ना. कोणी एकासी सख्य नाही, कोणाला मैत्री ना. विद्या वैभव काहीच नाही, उगाची ताठा. हांव कोणकी एक म्हणून क्या बे अशें करून उलोवचें. क्या समजताय बे अशें करून स्वता कल समजता म्हणून गोतना. राखावी बहुतांची अंतरे, भाग्य येते तदनंतरी. ऐसी हे विवेकाची उत्तरे तो ऐकणार नाही. कोणी सांगू गेले तो ऐकना. स्वये आपणास कळेना, शिकविले ते ऐकेना. तयासी उपाव नाना काय करीत. नाना उपाय तक शिकून उपयोग कल ता कोरचेंची ना, तरी कल उपयोग. श्रीराम श्रीराम म्हणजे कल्पना करी उदंड काही, प्राप्तव्य तो काहीच नाही. शेक मधू हांव हें करतलो हांव तें करतलो. अरे म्हाका हांगा नोकरी कापयल्या, थंय हाका कापयल्या, खंय आपयलें आसना. फुकटची बडबड कसलें आसना. आणि आपयले तर कोरचेंच आसना. 2 दीस काम करता धांवन येता, तशी उपयोग ना. प्राप्तव्य तो काहीच नाही. कल्पना करी उदंड काही, प्राप्तव्य तो काहीच नाही. अखंड पडिला संदेही अनुमानाचे, म्हणजे नक्की ताक्काच कळना तो कल उलयतस. पुण्यमार्ग कलमितच जाता, पुण्यमार्ग सांडिला मने. पाप झडावे काशाने. हां, तान पुण्यमार्ग सोडूनच दिला, तर पापाच्या मार्गाचेर वचना पडे. सतत पापच अंगा येवन चिकट्टणे. निश्चय नाही अनुमाने नास गेला. कल्ल्याचे ताका निश्चय ना, ताका एम ना, ताका हें ना. कल्ले आपणे कल्ले बरें कोरका म्हळ्यार इच्छाची ना ना. अनुमान फक्त काही एक पुरते कळेना त्यासी. सभेमध्ये बोलो राहे ना, बाष्कळ लाबाड ऐसे जना कळो आले. लोकांक कळल्या लबाड म्हणून, ताका धांवडा येता ती. काही नेमक आपुले, नेमकपण आपुले बहुत जनासी कळो आले. तेच मनुष्य मान्य झाले भूमंडळी. आता कसलं मनुष्याक लोक ठाव दितात आपणाला तू, तरी आपण शिस्तीन तसं नेमकपण म्हाका नेमके कल्ले सांगचेस. नेमकपण आपुले आमगेले खरे हें बुधवंतपण ज्यांना ज्यांना कळता, बहुत जनासी कळो आले. तेच मनुष्य मान्य झाले भूमंडळी. झिजल्या वाचून कीर्ती कैसी. कष्ट काळेशी असली कीर्ती येतल कशी, मान्यता मिळतल कशी. मान्यता नव्हे की फुकाची, जिकडे तिकडे होते छीची अवलक्षणे. म्हणजे छीतू करतात नाही तशी. भल्याची संगती धरीना, आपणाशी शहाणे करीना. तो आपला आपण वैरी जाणा स्वहित नेणे. स्वतःला हित तें कळना. लोकांशी बरे करावे, ते उसणे सवेच घ्यावे. ऐसे जयाच्या जीवे जाणीजे ना. लोकांना बरें कोरका न्ही कले तरी. हां, कोणाला तरी बरें कोरका, ताचे खातीर आपणे कसले तरी कश्ट काडका ती. हें ताका जिवाक कळनाची. जेथे नाही उत्तम गुण, ते करंटपणाचे लक्षण. बहुतासी न मने ते अवलक्षण सहजची झाले. हां, कोणाक मान्य ना तसले ते अवलक्षणी मनुष्य सहजची जाता. ताका करंट म्हळ्या कार्याकारण सकळ काही, कार्ये विण तो काहीच नाही. निकामी तो दुःख प्रवाही वाहतची गेला. काम करना तिलो हें जालें की जेन्ना आमी प्लॅनिंग कशें करता प्रपंचान सुद्दां. आतां तो आमगेलो शिवा थंय वचून बसला. तो हाजे आमगेलो करता यूट्यूबाचें आनी काम करता. तो शिवनंदन म्हणून तो बिहार आसता. तागेलो थंय दर वर्स हें येता कलें हुंवार येता. न्हंय एक भयंकर हुंवार येता घरान पुराय. तावट प्लॅनिंग कल करता, सगळें सामान काडून वयर दवरी. नंतर ती बोट तयार करता. ती बोट घेवन बोटीन बसून ती मार्केटान वता. तितलें उदक भरता. कडेन चेडूं बाळा सांबाळचें, सगळें वयर कले वायट जायना अशें पळोवचें. हें सगळें करता. खंय तरी भिंती बांदता ती मजबूत, घर व्हांवन वचनाशी. हें कल्लें करता न्ही. कार्याकारण सकळ काही, कार्ये विण तो काहीच नाही. निकामी जो कल्ले करना, तो दुःख प्रवाही वाहतच गेला. तो व्हांवन वता, तागेलं घरदार व्हांवन वता सगळें. बहुतासी मान्य थोडा, त्याच्या पापासी नाही जोडा. कोणा मस्त जाणांक जो म्हळ्यार थोडे लोकांक मात्र मान्य जाता. कोणें ताका मान्य ना ती. ज्या मनशाक कोणें मान्य ना ती, मान दिना ती,
तो पाप असत म्हणून मान दिना ती त्याच्या पापाशी नाही तुलना जोडा. निराश्रयी पडे उघडा जेथे तेथे. खंय देखता उघड पडता, खंय वचून तर ते आपलांगल कर्म म्हळ्यार तोची फशी पडता. या कारणे कलकोरका, या कारणे अवगुण त्यागावे, उत्तम गुण समजून घ्यावे, तेणे मनासारखे फावे सकळ काही. हां तशें केल्यार मात्र उत्तम गुण वाईट गुण अवगुण त्याग करू जाता. उत्तम गुण समजून घेवंक तेणे मनासारखे फावे सकळ काही. मन हें ब्लॉटिंगशें आसता, तें पापांची ब्लॉट करची ना, मनाचेर घेवची ना, अवगुणाचेर ब्लॉट करची ना. कोण बरें काम करता ती उत्तम गुण समजून घेवंक ती. तेणे मनासारखे फावे सकळ काही. इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे करंट लक्षण निरूपण नाम समास तृतीय. हे तृतीय समासाचं नाव आशिल्लें करंट लक्षण निरूपण. आतां मुखार पंत आमी चवथ घेवया. आमी हांगा राबया त्या सदैव लक्षण खंय मागीर ताजे उपराटी करंट नाशिल्ले. करंट नाशिल्ले कशें आसता ती ताजें तें आमी मुखार पंत घेवया. तर हांगा आमी राबया आनी खरेंच इतलें बरें दिसता आसलें आयकुनूची. म्हणटा आमी इतलें सिस्टमॅटीक प्रपंचांत सुद्दां करंटेपण उपयोगा येना. खंयचेय हातूंत वेव्हारांत उपयोगा येना. कसलें तूं शिकना करना, शिकून घेवचें आसना तुका, फक्त आयतें बसून खावचें आसता. कोणेय असल्यांक 4 दिवस दितीत, 5वे दिवस लोकांक घालतात ताका बागलांत उबरें करून घेनात. कोणें चोरटे लोकांक कोण हें दिता, भीक घालता, दिना ती कोणें. तेमी ती तांगेले हाल जातात मागीर आनी आयुश्य फुकट वता. तेमी तशी जावं नाका ती सदैव लक्षण अंगीकार करा ती म्हणून मुखार समासान तांणी सांगल्या. आतां आमी हांगा राबया आनी समर्थ हांगेले अशी जानां खातीर सुद्दां तांकां कळवळ आशिल्लो. तांकां मदत कर देवा, तांकां आपणाक चुकी कळ्ळो हें सांगचे खातीर तांणी ते सांगतात कले. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया, तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तुची सावरी दयाळा. कल्याण करी कठीण त्यावरी, कठीण झाले आता नदीचे उरी. कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा. कल्याण करी दास म्हणे आम्ही तेने पावन, दयेसी नाही सरी, दयेसी नाही सरी दयाळा. कल्याण करी, कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. ह्या असल्या समर्थांगेल चरणाची आमी आमगेलें हें विवेचन पुष्प सगळ्यांनी मेळून अर्पण करुया. ताज्यान तुची श्री समर्थांगेल हृदयांत श्री राम बसले, राम तत्व तांकांय अर्पण करुया. आनी प्रार्थना करुया तांचल्या की साधक हांगेल बरेंपण जावो. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.